आमी पयलीं स्टार्टींग आमची ऑर्डिनरी ग्राम सभा जावच्या पयलीं आमी लोकांक कळपाक जाय कित्याक नाल्यार आतां प्रपोजल येयला की एक्सप्लेन लोकांकूय कळपाक जाय की कितें हेजेर कसो विशय म्हाका हेजेर कळपाक जाय म्हणून पयलीं हो प्रोग्राम स्टार्ट पयलीं केल्लो. तू म्हणटा प्रपोजल येयला प्रपोजल मांडलेलो बिकॉज ऑफ दीस तुम्ही अजेंडा कित्याक हाडूना तें म्हणटा इतलो व्हडलो इशू आसा आतां सांगला त्या प्रमाणे सरान इट इज व्हेरी सेन्सिटीव इशू. आतां तुमी तो अजेंडार हाडलो आनी असो एक्सपर्ट येयला आनी ही वील गोईंग टू गिव अवेरनेस टू ऑल विलेजेस ग्राम सभा मेंबर्स टू अटेंड दीस ग्राम सभा जाल्यार ताका तें बरोबर म्हळ्या तो अर्दे फुडें गेला. आतां तेणें ऑलरेडी आमकां अवेरनेस दिलें पूण जायते लोक चुकला ते अजेंडार ना न्हू तो इवन प्रेस मिडिया सुद्धा येवपाचे असले ते म्हणटा तुमच्या अजेंडाचो हेच ना म्हणटे तुमी आतां प्रेस मिडियाकूय कॉपी केला ती नोटीस बरोबर न्हू पूण तुमकां अजेंडार ना म्हणून आमी कशें येतले. सो तूं कितें कर आयज डिक्लेअर कर फुडल्या एका स्पेशल ग्राम अथवा हेच एका घे सगळे बरे भाशेन ऑलरेडी प्री अवेरनेस दिल्लें आसा तेजेरूच आनी कोणाचे व्हिडिओ शेअर करून हेजेर डिस्कस जातलो कित्याक आतां महेश कुंकलकरान हो प्रपोजल घातलेलो आसा पूण हो ब्रीफ जावपाक लोकांक कळपाक जाय म्हणून पयलीं आमी लागला आतां हेजेर तूं म्हणटा स्पेशल ग्राम सभा जाल्यार घेवची स्पेशल ग्राम सभा. तुका सांगता न्हू तो महेश म्हाज्या फुड्यान बसलो आनी आमी तो डिस्कस केलो अजेंडार घातलो ना आयजूच आमकां ठराव घेवंक मेळटलो जायते लोक येतले आसले आमचे म्हणटा 24 तारीख घेवया सांगलो सेक्रेटरी कितें सांगलें अजेंडार ना आनी बरोबर अजेंडार नासतना आमी डिस्कस करूंक शकता. फाल्यां हेची व्हॅलिडिटी कितें अजेंडारूच हें ना म्हादयचें डिस्कशन ना आनी रेजोल्युशन ते नॉन एंड वॉइड एक्चुअली पळोवंक गेल्यार एक्झॅक्टली गोईंग टू चेंज म्हणून 26 उलोवंक सोदी डिपेंड केला कितें अजेंडा हेजेर मिटिंगेचेर ना म्हणून ते घेवंक शकना. आतां तुमी सेम तुमचेच कितें आहा कंडिशन वायलेट करता अजेंडार ना आनी तूं म्हणटा घेवंक सोदता तशें तूं आतां कितें कर लेट अस नॉट डिस्कस कित्याक टायम जाल्लो आसा तूं आतां डिक्लेअर कर फुडल्या संडे आमी स्पेशल ग्राम सभा ओन्ली म्हादय इशू डेट्स ऑल तूं काबार मरे आनी हे डिस्कस जावंक म्हणून तूं कित्याक अजेंडा म्हणलें ना आतां ना हेजेर हांव म्हाजे बॉडी आमचे जे पंच मेंबर ना ना पळय तिंका विचारून पळय आयक तेच सांगता तिंका विचारून आतां हांव डायरेक्ट तुका सांगता तिंका विचारचें पडलें न्हू म्हाका तिंका विचारता आनी तुका सांगता मरे हांव केन्ना स्पेशल ग्राम सभा जर म्हादयक लागून जाल्यार सांगला तेंका म्हणटा संडे येता ते एकूच इशू मरे आमी देर इज नथींग समथींग एल्स पळय तुकाराम आमी हेजेर विरोध ना आतां कित्याक आमकां तुम्ही आयकला आसतले सरपंच ग्राम सभा चालू आसा आनी कसलोय मुद्दो इशू पडलो न्हू त्याच दिसा डिक्लेअर करता बिकॉज ऑफ गोईंग इशू ही आमची सभा कंप्लीट जावना आनी थोडे इशू पेंडींग उरला सो वील हॅव नेक्स्ट संडे ग्राम सभा कंटिन्यू करता नाल्यार डिसिजन येता इमिजिएटली तुवें आतां आयकूंक ना कितले मिडिया प्रेसार येता ते बाकीचे पंचायती केन्ना आनी तूं म्हणटा आतां फोर्थ नायटी घेतलो आनी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम सभा तुमचे कितें रिलेटेड पंचायत सेपरेट न्हू. The same thing happened, Sarpanch. आता पंचायत कितलेदा डिसिजन घेता मरे When we had that plan of 2011, the same thing had happened. अचानक झालेलं त्याका लागून आम्ही कितें केलेले रिजनल प्लान 2011 आम्ही एक सेपरेट हे घेतली ग्राम सभा थंय सेपरेट दिस इज अवेरनेस वी हॅव ऑलरेडी गिवन अवेरनेस. पूण सरपंच बरी इनिशिएटीव घेतला ताणें एक्सप्लेन केला नायसली एक्सप्लेन आमकां सुद्दां खबर नासली पूण इनिशिएटीव कोणें घेतलेली इनिशिएटीव पळय हेजेर आनंद आमकां सांगलेले म्हणजे आनी बॉडी आमी डिस्कशन करून म्हणजे हो प्रपोजल हांवें पयलीं म्हाका सांगलें की सायंटिस्टाक घडये हांवें म्हज्या बॉडीक विचारलें तेणें सांगलें बरें करुया कित्याक लागून लोकांक अवेरनेस कळपाक जाय की म्हादयचो इशू आहा हो व्हडलो इशू आहा हो धाकटो इशू न्हू हे आमच्या गांवांत हो अवेरनेस जावचो हो आमकां आसलें. पूण त्या दिसा कितें सांगलें की म्हाका आनंद लागून काल फोन केल्लो 2 दीस पयलीं हांवें राव म्हणलें विचारता तुका सांगता पूण काल म्हाका ताका सांगलें की तुज्या तो सायंटिस्ट कोण आसा ताका आपय म्हणून सांगलें ताका काल. त्यात तुका सांगता मरे प्रपोजल येयल्लो आसा न्हू आमचो फुडें आतां ग्राम सभेक प्रपोजल येयल्लो आहा मरे ताजेर मागीर डिस्कशन करुया हे बाबतीन. टायम वेस्ट जावंक ना तुका म्हणटा आतां कन्क्लूड कर तो आमीच म्हाज्या कडेन बसलो स्पेशल ग्राम सभा आमी घेवया आमी सपोर्ट करता न्हू नॉट संडे रे पळोवया न्हू आमी कशी डेट आतां दिवया न्हू आमी घेवया पळय आतां हेजेर तूं स्पेशल ग्राम सभा घेवया ना न्हू पूण हांव कितें म्हणटा आमचें आतां डिस्कशन करता तुका सांगता रोखडेच हातान कित्याक रोखडेच सांगता काबार जावच्या पयलीं तुका सांगता काबार जावच्या पयलीं कित्याक फुडले जे आतां एजेंडा आहा ते आमी स्टार्ट करया आमचे फुडले ना 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 तेच तूं म्हणटा फुडल्या संडे घे म्हणटा पूण आतां संडे म्हाज्या बॉडीक विचारता मरे डेट आमी ठरयता डेट ठरयता तुमकां सांगता मागीर.
read and confirm the proceeding of the previous Gram Sabha meeting held on 30th-10-2022. Ordinary Gram Sabha of Village Panchayat Chimbel has been held on 30th-10-2022 at 10 a.m. at the in the front of Village Panchayat. The notice of the Ordinary Gram Sabha meeting by notice BP Chimbel GS 32/2022-23/1512 was issued to transact the below mentioned agenda. To read and confirm the proceeding of the previous Gram Sabha meeting held on 17/4/2022. Formation of committees such as Garbage Management Committee, Biodiversity Management Committee, Village Development Committee, Road Safety Traffic Management Committee, to discuss all development proposal received from the Gram Sabha member. Since there is no required quorum for the Gram Sabha meeting, adjourn for half an hour for the scheduled time and reassemble at the same place by considering the present attendance as a quorum to transact all the agenda as per the Ordinary Gram Sabha meeting notice. Reference to BP Chimbel GS 32/2022-23 E1512 dated 18/10/22. The Ordinary Gram Sabha meeting was chaired by the Sarpanch of Village Panchayat Chimbel Shri Sandesh Shirodkar, a chairperson. Welcome all the Gram Sabha member and requested all the Gram Sabha member to cooperate to take all the agenda and proposal received from the villagers. To read and confirm the proceeding of the previous Gram Sabha meeting held on 17/4/2020, the village Panchayat secretary with the permission of the chair read before the Gram Sabha member proceeding of the previous Gram Sabha meeting dated 17/4/2020 and same was universally confirmed by the Gram Sabha member present for the meeting. Secretary of the Village Panchayat Chimbel with the permission of the chair formed the following committees: Garbage Committee. The name of the committee member: Anna Gracious, Jaya Kundekar, Avinash Shirodkar, Rohit Shirodkar, Kallappa Babuli, Aslam Khan, Nikita Madokar, Sanjay Sawant, Alauddin Abhimanyu, Abhimanyu, Sulen Pathan, Kiran Kankonkar, Shahid Sayyad, Devidas Lippa, Sadesh Atmaram Shirodkar, Rosie Kutikudi, Mohammad Nisar, Shankar Naik, Shabana Badrapurkar, Mahadev Mada, Dishti Devendra Kavekar, Manisha Chopdekar, Ravindra Chopdekar, Sandesh Vinayak Chopdekar, Krupa Kankonkar. The Biodiversity Management Committee: Govind Shirodkar, Chairperson, Mahesh Kukalkar, Sanjay Shirodkar, Jaya Kunekar, Rekna Kukalkar, Gurudas Shirodkar, Tushar Pirkar, Vidita Naik Secretary. The Village Development Committee: Anna Gracious, Govind Shirodkar, Aslam Khan, Kallappa Babuli, Ritesh Kankonkar, Abdul Abhimanyu, Abhibhavi, Brian Gonsalves, Sohail Khan, Rajendra Kamri, Vinod Gaikwad, Jaya Kunekar, Tushar Pirkar, Hanuman Nagul, Babujan, Tukaram Kukalkar, Arun Akonkar, Ushakan Bandorkar, Dinesh Shirodkar, Sandesh Shirodkar, Rosie Utikudi, Mohammad Nisar, Shankar Naik, Shabana Badrapurkar, Madhula Mada, Dishti Kavekar, Manisha Chopdekar, Ravindra Chopdekar, Sandesh Chopdekar, Krupa Kankonkar. Road Safety Committee: Smita Shirodkar, Sanjay Kukalkar, Sandesh Kukalkar, Anna Gracious, Nikita Madokar, Dilip Naik, Ajay Kolkar. To discuss on the development proposal received from the Gram Sabha member. The village Panchayat secretary with the permission of the chair read out the application received from the villagers which are as under. A letter received from the manual was residents of house number 175 Indira Nagar Chimbel regarding the step taken by the Panchayat to ensure that the work on the Chimbel flyover is started at the earliest, and what step taken by the Panchayat to ensure that the traffic police are posted at the Chimbel junction to ensure the total mismatch do not occur. The second proposal: Double Tree Hotel is not paying the fee for the casino run by them, and also provide detail over the same, and also the status of CRS fund availed by the Panchayat from the hotel management. Sarpanch informed the Gram Sabha member that the Panchayat has already sent a letter to the PWD police and the concerned department. Letters are already sent to the concerned department.
Letter received from the Nagesha South number 69 opposite to SFX cross. स्पीकर हांगा दर मरे तिंगा कित्याक झाला तो स्पीकर हांगा दर Chimbel वायरलेस मरतो regarding the basic necessity like water and electricity. In ward number 7 we have frequent cut off of the electricity and water problem. Timing of the waters and the pressure is very low. What are the provision made? It consumer do not receive water for the 2 days. Electricity or the transformer are always under the repair. Number are jumping and failing often. Trees lying on the electric wire causing the power cut. Why isn't this taken care of? Want to know about the cut off every single day and why this issue has not been resolved till. Street light pole in the static condition. Pre-monsoon work was done in the ward 7. What is the expenditure occur for the same? Desilting of Nala behind the SFA cross. Proposal for the same has been given in manifold meeting of the VDC Gram Sabha to do. Still what the same has not been taken up by the Panchayat. Construction of water drainage and opening of the cross road drainage for the heritage site to village in Nala with the gutter top etc. and removable pavers. Why the work has not been carried out before the pre-monsoon until date? Beautification of heritage site. Several letter has been issued to your kind self regard the same. What action has been taken by the Panchayat to beautify the place and keep the surrounding clean and tidy? Garbage has been thrown near the heritage ancestral gate and and the garbage is charged to collect the same every day, or will some civic sense will be imparted upon the people? What about the plan to beautify the place near the MRF plant at Chimbel Indira Any check is kept to shop the allotted on the road by the vendor having the valid license of the FDA approval? And why the shop are not dislocated near the Ayyappa temple? The shops and taxi stand create a huge nuisance for the communal traveling to the Mirshid or Benji. Whether the Panchayat has issued license after the resolution passed no against the no mega project in the Chimbel village? What is the initiative taken up by the helping the farmer who cultivate vegetable etc. in the Chimbel? Safety for the senior citizens. Sarpanch informed the Gram Sabha member that the letter will be sent to the electricity department regarding the electricity in the ward 7 Chitzawada Pimba and also electric pole which are dangerous in the ward 5 Shiren Chimbal. Panchayat has already sent a letter to the electricity department. As regard to the point 7 heritage site in the ward number 7, necessary step will be taken to remove the garbage. Letter received from the Raju Kankonkar, resident of Siren Chimbel, regarding to provide a job to the villager in the casino hotel Double Tree by Hilton run and managed by the Goldfish Resort Private Limited and other establishment having registered office address in the village. The Sarpanch informed the Gram Sabha member that the request letter will be sent to the hotel management or manager to provide a job to the villager. Letter is already sent to the hotel. Request letter is already sent to the hotel. Letter received from the Regna Kukarkar, residents of Siren Chimbel, regarding to set up the various micro unit for empowerment of women by using fund scheme CRS fund for the various companies registered in the company. The Sarpanch informed the Gram Sabha member that letter is already sent regarding the CRS fund to the casino hotel Double by Hilton run and managed by Goldfish Resort Private Limited to discuss about the process of setting up the school in the village which is pending since 1986 to constitute the committee for the upliftment in the tribal community and welfare of the same. In respect of point 1, Sarpanch informed the Gram Sabha member to submit the detailed plan of the micro unit to take further action. Sarpanch informed the Gram Sabha member the meeting will be fixed with the Swayam Mitra to discuss on various schemes issued of the tribal community. In respect of point 3, there is already formed a committee for the welfare of the
ST community. Letter received from the Dinesh Shirodkar, residents of Siren Chimbel, regarding to discuss on deadly Old Goa Chimbel bypass, the status of flyover, traffic signal, traffic police, the timeline for completion of the project, to note the suggestion from the villagers for the same and forwarded the respective departments. Sarpanch informed the flyover will be completed approximately in the 2 years. To constitute a committee along with the respective ward member to verify to suspect the Bangladeshi resident illegally in the area. Sarpanch informed the Gram Sabha that the village Panchayat already discussed this issue with the PI. Sarpanch also informed the Gram that the letter is sent to the department requesting to complete the flyover within the letter is already sent to the concerned department to complete the flyover work within 1 year. This letter from the Avinash Shirodkar, Gawan Chimbel, regarding to discuss the status of transfer of the land owned by provisional government to the Panchayat to provide the basic civic infrastructure to the villager, to discuss various issues faced by the villager due to the primary health center of village which is located in Bamburi, to discuss the issue development of traditional stormwater drain in the village. Sarpanch informed the Gram Sabha member that in the respect of point 1, Panchayat will proceed with the matter, and in respect point 2, letter is already sent to the health identifying the premises. This point 3 inspection is already done and report will be given to you. Letter received from Ritesh Kankonkar, residents of Shiren Chimbel, regarding to discuss the verification of tenant residing within the jurisdiction of village Panchayat, to constitute committee for the same to conduct inspection, verification, assessment of the impact of house tax and garbage, to lay the tax on default. In respect of already informed the PI of Old Goa Police Station, Old Goa Police, to generate the revenue for the village in the form of collection of taxes from the shop card of Indira Nagar, parking fee for the commercial vehicle at the India. Revenue generated is to be used for the development of. In respect point is Sarpanch informed the Gram Panchayat member necessary step will be taken. The Sarpanch already conducted the inspection of that food cart and gada. A letter received from the Deepak Shirodkar, resident of Shiren Chimbel, regarding to discuss on the uses of 50 lakh to be granted under the Goa 60 years liberation. The Gram Sabha to discuss on the arrangement of the health center, post and other basic infrastructure be provided for the best interest of the villagers. In the proposal of the renovation of the existing Panchayat Gari, further resolve necessary changes, amendment in the structure plan, and report has to be made, and amendment report has to be submitted to the author for the uses of the 60 lakhs funds under the 60 years liberation. Sarpanch informed the file is already moved to the JE for the preparation of estimate. Letter received from the Tushar Pirolkar, resident of Utten Govepad Chimbel, regarding what is the total fund available presently with the village Panchayat Chimbel. We inform the Gram Sabha that as on today the rupees 2,18,758.8 available with the Panchayat. What is the total unutilized fund that is returned back to government in the last 3 years till date? Village Panchayat has not refunded unutilized government grants for last 3 years. What is the fresh fund expected from the government in the next 6 months? Therefore, inform the ground it is not possible to tell how much grant will be received to the Panchayat for the next 6 months. What is the amount pending to the collected in the Panchayat from various taxes, rent, etc. by the village Panchayat Chimbel till date? Please provide the pending collection amount and breakup. Inform the Gram Sabha as on 31st total outstanding tax recovery is 64,68,280. Development work completed by the Panchayat from the previous Gram Sabha to this Gram Sabha. From the Gram Sabha that the following other work completed by the Panchayat of the previous Gram Sabha to this, providing and fixing RCCs left to Asaf House to Amudin House at Ward number 9 Nagar in the jurisdiction of VP Chimbel, to repair the existing dead at Pinto Pereira House, the Dheeraj Golatkar House, Siddharth Chari, Lakshmikant Chopdekar House and Dudh Shetty House, Ward number 9 Chinsawada in jurisdiction of VP Chimbel. Replacing of the existing road, Old Vastu Colony at Ward number 9 Chimbel
in the jurisdiction of VP Chimbel. Development work pending and tender by the Panchayat for last 2 years till date. Sarpanch Gram Sabha, the following work pending by the Panchayat till date are providing and fixing of RCC sub drain for Khatun House to Himamam Dadumuni House, Ward number 11, Indira, in jurisdiction of VP Chimbel. Providing and fixing RCC level in Chaparban House to Gita Shetty's house, Ward number 11, Indira, in the jurisdiction of VP Chimbel. Providing laying pavers from Gita Shetty's house to Rakesh Shahani's house, Ward number 11, Indira Nagar, in the jurisdiction of VP Chimbel. Construction of road from Suraj Bar and Restaurant to V2 house, Ward number 5, Shiren, in the jurisdiction of VP Chimbel. Providing and fixing RCC house to Allah Baksh house in Ward number 3, Indira Nagar, in the jurisdiction of VP Chimbel. Letter received from the Tushar Pevalkar in Goveward Chimbel regarding to identify all the registered public well and private well in the village to identify the development open space in the village. Sarpanch informed the Gram Sabha member that the well will be inspected along with the punch and letter will be sent to the WA culture to provide the list of the in respect of point 2. Gram Sabha member Ajay Kolkar informed the survey he will provide the information of open space with the Panchayat. Letter is already made to the WRD for giving the detail of the well registered with the department, and letter is also made letter is also made to the TCP to provide the detailed information of open space, as the information is already provided by the Ajay Kolkar to verify the same. Letter received from the Ajay Kolkar, resident of house number 25, Gawan Chimbel, regarding to constitute the ward development committee, Ward 10, as per the section 368 of Goa Panchayat Raj Act 1994, notification number 26/7 TP Rule 2008, published in the official Gazette series 1 number 50 by the Department of Panchayat Raj Act 33/2008. After discussion, Gram Sabha to pass the following resolution. Gram Sabha to pass the unanimous resolution to constitute the ward development committee of Ward 10 as per the section 68 of Goa Panchayat Raj Act 1990, notification of 26/7 when resolution to the published in the official Gazette. Development of Panchayat Raj Act 3/2000 with the following Bunch member Krupa Kankonkar, chairman NGO Avinash Shirodkar, entrepreneur Ritesh Kankonkar, ST member Durgesh Kankonkar, ST woman ST Nilesh Shirodkar, ST woman Gautami Kankonkar, professional Ajay Kolkar, conveyor. Gram Sabha further resolved that the ward development committee shall deal with the following: development of scheduled tribe, development of women and child, agriculture, LDS sector. Letter received from the Ajay Kolkar, resident of house 25, Gawan Chimbel, regarding to place and discuss the administrative report for the financial year 31st March 2020 before the Gram Sabha, to place and unaudited annual statement of account for the financial year 31st March 2020 before the Gram. To no discussion was taken place on the above proposal. Letter received from the Rohit Shirodkar, resident of Goveba Chimbel, to discuss about the garbage mess in the various in the village at the various places such as Military Camp Road, Kadamba Plateau Road, Indira Nagar, or the Black Spot, to discuss about the status of operation and uses of machinery, electricity in MRF plant in the village. Sarpanch informed the Gram Sabha member that the issue will be placed before the next garbage committee meeting for the necessary action. What action we have taken and how far we have completed last month. Just let us know. आता कोय पहिल्या मीटिंगेक छोट्या ते आज पासून तुम्ही किती ऍक्शन घेतला आणि काय काम केलं. Or before that, there are some resolution missing secretary. एक तर आमची जी पंचायती वेबसाईट आणि ती प्रॉपर तुम्ही मेंटेन केली ना, ती प्रॉपर मेंटेन करची म्हणून हांवें ठराव मांडलेलो. तुमकां तेच्या खातीर जाय जाल्यार एजन्सी तुज्यान एक्सपर्टाची हेल्प जाय ते सुद्दां घ्या म्हटलेले. तुमी तो रिकॉर्ड घेवना कित्याक मिनिस्टर रायटिंग हांवें ग्रामसभेत उलयलो ना तो. When the development issues were discussing, हांवें तो उलयलो ना. Other issues. Unnecessary other issues are already given. You have to mention in the Gram Sabha. Let me complete. तूं आयज एक स्टेटमेंट कर.
we will take the resolution only if the proposal received in writing. Otherwise, we will not take. परमिशन घ्या चेअरपर्सनाचे हांव रिकॉर्ड करता. गेले का आम्ही परमिशनिंग घेऊन उलयले न्हू. आता अजेंडा जर ऑलरेडी डेव्हलपमेंट म्हणून आसा आणि तेजेरूच उलयता न्हू आमी आनी कसलें परमिशन. Madam, it is like that. Madam, there are other issues which can be taken up during the Gram Sabha. Not that everything is to be given in writing. If you are taking something other issue which is not on agenda, then definitely you should ask. When it is there already on agenda, you are talking on that point only. How you can neglect that? Yeah. And you are giving justification. You are not given return proposal. Why should I give? When it is already there on agenda. And तू आता सांगना सुद्धा ओके आय रिकॉर्ड इट म्हणून यू आर ट्राइंग टू गिव्ह द जस्टिफिकेशन. सर पण आमचा ऍक्शन टेकन रिपोर्ट जाय उलयचो ऑक्टोबरचो आता कितें केला कित्याक सांग ग्रामसभेन हे मिनिट्सान आनी बेजीक 2 मिस्टेकी ऑब्जर्व केला कित्याक ही ग्रामसभा आमची आनी सगळे रेजोल्युशन कशें पडला सरपंच इन्फॉर्म ही तुमची फोर्टनायट मिटींग न्हू. ग्रामसभेन ठराव कितें मांडला ते येवकूच ना. सरपंच ते फोर्टनायट मिटिंगान करा तुमी. एकूच माझे रेजोल्युशन सोडून ग्रामसभा रिझॉल्व अशें आसा बाकी सगळे सरपंच एश्युरन सरपंच कितें हें नाका जाल्लें काम आमी कितें ठराव पास केल्ले ते येवकूच ना. सरपंचान मागीर तेगेर एश्युरन्स दिला आमी सांगता न्हू तुमकां तेगे ते येवंक आमी सांगला म्हणून सरपंच ही फोर्टनायट मिटींग न्हू. आनी म्हाका एक्शन टिपून रिपोर्ट जाय मागीर पॉयंट वायज हांव कन्फर्म करता कितें कितें आहा तें. प्लस डेव्हलपमेंटाच्या अंडर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पण सरपंचान स्टेटमेंट केलो आता ते ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबल घातला आनी तो आतां ट्रान्सफर जाल्यार आमची प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी हांवें स्पेसिफिकली विचारलेले वॉट अबाउट द ओवर लायन केबल जे मोठे मोठे खांब्यार घातलेले आहा तो इतलो खर्च केलो आहा कोटींनी तेजेर आतां कोण जबाबदार. म्हणजे तुका म्हटलेलें यू टेक अप विथ द कन्सर्न डिपार्टमेंट अँड गिव अस द क्लियर आयडिया हो एका जबाबदार कोणाक कितलो खर्च जाला आनी असो म्हणून हांवें तो प्रपोज केल्लो. That is also missing on the minute book. तुकाराम एका ते प्रपोजल आम्ही एक आपयल्लो द प्रभू आता न्यू एक जाला आमचो सांताक्रूज ताका आपण ताका मिटींग डिस्कशन केल्ले ते बाबतीन आम्ही जे कापून एका विचारते प्रपोजलाच्या प्रमाणे ताका आम्ही विचारून सांगलेले ते डिटेल सांगलेले व्हीडीसी मिटींगेक ताका येल्लो तो हांगा त्या दिसा. ना ते म्हणना प्रश्न आता कितें आमी मिनिट्स कन्फर्म करतले न्हू म्हणून आतां तो आतां ग्रामसभे मुखार मांडटा न्हू बाबा गेले फावटी आमी उलयले ते सारकें आसा की ना आनी त्या प्रमाणे तुमी ह्या मिनिट्साक जे आपणें बरयला गेले फावटी आपल्याक मान्यता दी म्हणटा. आतां तुमी लोकांक मागयता न्हू तो प्रपोजल मांडटा न्हू ते कन्फर्म रीड एंड कन्फर्म केला न्हू. आमी कितें म्हणटा आमी जशें डिस्कस केले ते पॉयंट येवंक ना. आतां एक्झाम्पल 2 उदाहरण दिली. अजय म्हणटा कितें तुमी जस्ट कितें ते लेटरां वाचला आनी वाचला देर इज नो प्रॉपर प्रपोजल. जेन्ना प्रपोजल मांडटा पळय न्हू समबडी प्रपोजींग ए रिझॉल्विंग तेजे ठराव येता म्हणटा न्हू जे चूड अशें घातला पळय म्हाका दिसता 80% इज नॉट अ रेजोल्युशन. इट इज जस्ट करस्पॉन्डन्स लेटरां कोणा येयली तीच तुमी ते ड्राफ्ट करता. कोणूय लेटर दिता आपल्याक उलोवंक जाय इशू मांडून दिता तेजे ठराव येता न्हू. देर इज नॉट अ सिंगल ठराव जो आमी प्रॉपर घेतालो पळय न्हू तसो दिसना. फक्त लेटरान टायप केला ती नोटेड. Yeah, and what action you have taken that you have not told us. Now that is the second point, Paul. आता कितें करता ही मिसिंग आहा तुमचे नजरेक हाडटा न्हू. आर यू रिकॉर्डिंग इट और यू आर ट्रायंग टू गिव मोर जस्टिफिकेशन. बरें जे तू सांगता पळय त्या प्रमाणे सिंपल हय आमी मिस जाले मनशाय मिस्टेक जातात. आमी फुडें सगळेच सारकें ना चूक आमचे कडेन जाता. आनी ह्या स्पेसिफिकली म्हणलेलें हांव ऑनलायन कित्याक आतां ही ग्रामसभा जाय सगळे मिक्स कॉपी मागतली आनी हांवें ते सुद्दां मागले तुमी हार्ड कॉपी प्रिंट झेरॉक्स वेस्ट कित्याक करता टायम. यू जस्ट सिंपली वन्स यू मेक द मिनिट्स कॉपी जेन्ना रेडी जाली यू पुट इट ऑन द वेबसायट. आपल्याक जाय ते डावनलोड करता आनी सगळ्या कडेन मोबायल आहा सगळे भुरगे घरांनी मोबायल ऑपरेट करता आनी तुमी खंयच्या संवसारान चलता म्हणून हांवें तो ठराव मांडलेलो. ना हे मिनिट्स ना सरपंच तुमचे डिस्कस करता पळय हे मिनिट्स ना. आता तुमकां 2 पंचायत नागवा पंचायत पळय नावेलीम पंचायत पळय आयज ग्रामसभा जाता न्हू 15 दिसांनी मिनिट्स येता. आता म्हाकाय जेवपाक जाय म्हाका कितले पेजी आहा 24 नी 2 रुपया सगळे 2 रुपया मरे 50 रुपया भरचे पडटा. तुमचे 15 मिनिट 6 महिने जाले तुमचे आता 12 मिटिंग जाल्यो म्हाका 300 रुपया दिवचे आमी पैसे भरले. नो बट अजय व्हाय यू हॅव टू पे. तेच म्हणटा हांव म्हाका जाय तो घेता हांव आतां ग्रामसभे आयज हांव मेंबर न्हू मीटिंग मरे कितें डिस्कस जाला ते तुमी बरयताले. देन इट इज माय फंडामेंटल रायट टू ऑप्टेन कॉपी ना विदाउट एनी पेइंग रुपीज आनी तशें आमी घेताले.
हांव नको तुवें पे केला म्हणून ना पे केला कित्याक तुमी मेंबर न्हू ग्रामसभेचे यू शूड हॅव द कॉपी ना सेक्शन 6 कितें 7 कितें म्हणटा हांव मेंबर माझे रेझोल्यूशन कितें आहा म्हाका जाय तें न्हू म्हाका ते रायट आहा घेवपाक आरटीआय मागपाची गरज ना फुकट मेळपाक जाय आनी तुमी ना रे, पूण हाजे ऑलरेडी तुवें आरटीआय मागले कित्याक आरटीआय मागूंक ना खबर सेक्शन 6 7 रिपोर्ट केला आरटीआय मागूंक ना सिंपल लेटर ही केला सगळ्या मेंबरांची रायट टू गेट अ कॉपी आनी तेंची जबाबदारी ती ते पयलीं ते आता कोणी मेंबर ना मागता जाल्यार वेगळी तो मेंबर आसा आमकां कशें भेटला आमी कितें डिस्कस केला ते आनी हेका लागून कितें क्लियरली मेन्शन केल्लें तुमचो तो कामाचो ताणूय घेयनाका जरूरत ना तुमी कॉपी तुमची मिनिट्स रेडी करून स्कॅन करा आनी वेबसायटीर घाला काबार पूण तुमी तें करिना हे अननेसरी प्रॉब्लेम क्रिएट करता आनी तुमी जबाबदारी घेवंक सोदिना आतां हेजेर सांगू सरपंच ना बरें तुकाराम हेजेर हांव सांगता सेक्रेटरी आयकून घे कित्याक मिनिट रिकॉर्ड करा हय बरोवन गेला कितें दोन्ही मिनिट्स आनी ते केबलाचे कितें केबल हांवें म्हणलेलें हेजेर आतां खर्च कितलो जाला वयले केबल घातला क्रोसांनी खर्च जाला तो आनी ताका जबाबदार कोण हें आमकां क्लॅरिफिकेशन हे मिटिंगेक जाय म्हटलेलें पूण तेवूय ते क्लॅरिफिकेशन सोडून ते मिनिट्स ते रिकॉर्डारच काडूंक ना म्हणजे बीग वायलेशन यू आर डुईंग सरपंच वेबसाईट केन्ना तुझी आता सांग तू लोकांक आता तू 8 दिसांनी उरला कितें वेबसायट चालू आसा अभी आता तो अपलोड करूंक ना म्हणटा ते आतां नोटीट करपाक सांगला सेक्रेटरी काय काल पळयतालो मागीर वेबसाईट चालू ना सकाळी हांव सुद्दां पळयला वेबसायट चला म्हणजे एक फोटो आहा घेतले देवळांचे आनी कसले आनी कितें कितें कमिटीचे आहा तितलेंच एक तुमची 4 मिनिट सुद्दां जातकीर रोखडीच तुमी अपलोड करूंक जाय बाकीचे पंचायती करता न्हू तुमको बानावली न्हायवेली वेल्या काणकां सगळे मिनिट्स कॉपी 4 नायटीचे सगळे तुका मेळटा जाय जाय ते आमचे बी तुमी ग्रामसभा सुद्दां मिनिट्स घालूंक सोदिना कितें तरी लुपोवंक सोदता अशें जालें ना तुमचें आणि सरपंच आम्ही झालं ना ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर आहे हेर आणि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाची ऑर्डर आहे ती ऑलरेडी लास्ट तुमची फायलीन आम्ही ऍप्लिकेशन कितलीच आहा आमची लास्ट 2 वर्सां आम्ही परस्यू करताय आणि एक लास्ट अशें जाल्लें की चिंबलाची डोमेनूच काबार जाल्लो म्हणजे कोणूय कोणे बुरशे सुद्दां घाल सरपंचाचो फोटो सायडीक कोणूय चिंबल पंचायत.in.com आहा पळय तो कोणूय घेवंक शकता डोमेन एक्सपायर जाल्लो कळ्ळें न्हू अशें तरी अशें सिच्युएशन येयलें लास्ट जेन्ना सरपंच आले तेन्ना ताका सांगून थकले आमी तुका तूं तीच मिस्टेक रिपीट करता आतां चालू पोस्ट जाल्यार ते चलना डोमेन एक्सपायर जालो कितें जालें आमकांय खबर ना फाल्यां हांव जर म्हाजें तर मायंड दुसरे भाशेन आसा हांव चिंबलाचें नांव करतलो आनी कितेंय घालतलो मरे तुमच्या नांवान पंचायतीच्या नांवान सो मातशें सिरियस आहा हायकोर्टाची ऑर्डर आहा आनी इन्फॉर्मेशन कमिशनाची ऑर्डर आहा सो ती मातशें पळोवंक जाय नाही अपार्ट फ्रॉम दॅट देर इज अ क्लियर ऑर्डर तुम्ही मेल चेक करना तुमची ऑफिशियल मेल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन देड वर्स पयलीं क्लियरली पंचायती बरयल्लें आसा येस जे आमी प्रेझेंटेशन दिलें येस दीस इज दीस शूड बी अलाव पंचायत शूड इमिजिएटली टेक अ करेक्टिव एक्शन एंड अपडेट द वेबसायट प्रॉपरली इन प्रॉपर फॉर्मेट रिडेबल एक्सेसिबल टू द पब्लीक इन जनरल आनी ताका लागून तो तुमकां कोणाचो हेल्प जावं एजन्सी जी सर्वीस आसा त्याचो सुद्दां हेल्प घ्यात म्हटलं तुमकां जेन्ना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सुद्दां तुमकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा तुमी करता तरी कितें पंच खांदोळकर तुका तरी रिक्वेस्ट करता तूं तरी मातसो कितें उलय मरे तुगे मातशी तूं तरी तुजे विचार मांड न्हू कितें आमी सांगून परत तुमचो टायम वेस्ट करता वेबसायटीचो इशू जाता ते लोकांक मेन प्रॉब्लम आसा वेबसायटीचा टायम येता ते परत मागत आसा आपण तेकाच कळपाक जाय आमकां फीडबॅक आमकां वचोंक जाय तेंचे आमी कितें काम केलां ते फीडबॅक वचोंक कितें इशू आसा ते कितें केला म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो मात जालें दिसता सरपंच हे मरे तूं हितून मातशें लक्ष घालता म्हाका दिसना सेक्रेटरी तुमचो तो स्वभाव पळयना आनी वर्क पळोवन न्हू कारभार तुका म्हाका सिरियस ना घे एडमिशन तूं मातसो सिरियस लक्ष घाल बाकीचे पंचायत म्हाका लॉस दिसता सांगपाक हें तुमी ऑलरेडी करूंक जाय हेका लागून आमी भासाभाशी टायम वेस्ट करूंक जायना ऑलरेडी करा तुमकां ऑलरेडी गायडन्स आहा ऑथॉरिटी रिप्लाय दिया कितें जाता रिप्लाय दिया
Sarpanch, if you feel something difficult, you can ask the people, all the people, for your help. It's not that you take the resolution and you sit quietly on your chair. तुकाराम या 10 दिवसांनी तुका हांव सांगता म्हणजे अपलोड आमी तो आतां कित्याक हांवें सगळे विचारले बाबी ना कित्याक तूं सांगता सारकें करून घाली आणि ना जावपाचो म्हाका त्यात- डिफिकल्टी आपल्या आय ऑल्सो हेल्प यू जरा स्लो एजन्सी आहा मेंटेन करता हेल्प करता तुम्ही अप्रोच जावंक जाय अप्रोच जातले ताका वील पॉवर आसूंक जाय आमी हें करतले म्हणून ताका करपाचें ना तूं दिखाव करता आनी कितले ना ती लेटर धाडला पूण कांय जाय ही सगळी सांगपाची गजाल करतले जाल्यार तूं 10 दीस 15 सांगचें ना इमिडिएटली करता मिनिट्स कॉपी ना ना तशें न्हू हांव अपलोड करपाक म्हणटा तुका आतां अपलोड करपाक लागून 15 दिसांनी तुका हांव तें सांगता तुका 15 दिसांनी करता म्हणून सांगना तुका जे आतां अपलोड करपाक जायना तें तूं म्हणटा पळय तें म्हणटा 15 दिसांनी तुका अपलोड जातलें म्हणून तें सांगता तुका जायना कामा सांगता न्हू तूं 15 दिसांनी ते तुका सांगता मरे 15 दिसांनी तुका सांगलें ना आतां सेक्रेटरी कडेन उलोवन डिस्कस तेका विचारले केन्ना लागून जातले ते पण तुका आन्सर दिले सेक्रेटरी कडेन विचारले ग्रामसेवक आश्वासन दिता तूं हे करतलो ते करतलो जायना ते फक्त आतां वाचले तुवें की आहा की केला म्हणून आहा प्रूफ आहा तुकाडे की गेले ग्रामसेवक आमी सांगलेले ते आजच्या 15 दिसांनी करतलो 20 दिसांनी करतलो आनी कितें करपाक जाय सांग मरे रिपोर्ट दिन सांग मरे खंयचो तुका रिपोर्ट सांग कितें जाय तो सांग मरे सांग मरे खंयचो जाय तुका सगळे रिपोर्ट तसो ना वेल आयडेंटिफिकेशन केला तुझे वेल विलेजीन कितले वेल आहा ते बीटीसी अंडर केला आम्ही बीटीसी अंडर केला माझ्या वाड्यात तुका माझ्या वाड्यात एक सांगता टोटल तुका सांगता ना हांव तुका सांगता बरं माझ्या वडावरून तुका सांगता माझ्या वडावरून तुका सांगता जे आम्ही ते बीटीसी मेंबर सगळे भोंवताले पळय ते तुका माझ्या वड्यात तुका सांगता हांव दुसऱ्या बोली सांगता की माझ्या वड्यात तुका सांगता माझ्या वड्याचे 5 केला ना तुका सांगता मरे माझ्या वड्यात आणि त्या शिवेचे तुका सांगता तुझ्या सरपंच काय 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 तुझ्या वडान शिवेचे आवडतात ते सगळे बंद करता ना जे गेले भवन ते बंद केले अजून ते तेव्हा हवे जेन्ना बीडीसी जे भोंवताले पळय तेन्ना आमी सगळ्याक बंद जाऊ ना तुका 8 रुपया बसोन तुका बंद जाऊ ना ते बंद जाऊ ना तुझ्याच वडान आहा तुका सांगले शिवेचे उदक वयता ना शेतान ते बिल्डिंगीची ते लेटर धाडलेले आहा लेटर काढले बंद झाले लेटर आम्ही काढला मरे आमी लेटर हेल्थाक लागून धाडलेले आहा तेजे की इशू पुढे किती गेला पैसे रेला अरे बाबा आम्ही तिंका लेटर काढून आम्ही हेल्थाक तेंका धाडलेले आसा झाला पुढे किती झाला त्याचे पुढे आनी किती झाला? कितें जाला तेच तुका सांगता मरे हेल्थाक तेन्ना आमी फुडलें एक्शन घेतलो न्हू कितले 3 महिने झाले अजून काय जाऊ ना खंयचे 3 महिने जाले ते तुका सांगायला हेचे होय आमी ज्या दिसा इन्स्पेक्शन करून गेलो हांव गेल्लो तुकाराम गेल्लो अण्णा गेल्ले अण्णा वचोन आमी ज्या दिसा आता पुढे रोकड किती दिला अरे आमी लेटर आमी हेल्थाक धाडलेले आसा रिपोर्ट देता मरे कोणी सांगता विचार म्हणून आणि फॉलोअप कोण तुका सांगले कोण फॉलोअप चालू था फॉलोअप होयना की लेटर धाडटा आनी करता अरे हांव तुका टायम कसो सांगू शकता रे की 10 दिसांनी तू आतांच सांगता मरे 10 दिसांनी 15 दिसांनी सांगता कोण सांगता तुका रेडी सांगता आता हांवें कितें सांगला बाबा हांवें तुकारामाक सांगला की अपलोड केन्ना घातले ते पळय आयको हांवें कितें सांगला तुका तुकारामान कितें क्वेश्चन केलो म्हाका हो जो आतां तुमी अपलोड करतले केन्नासून घातले अरे तेच तुका सांगता मरे हो अपलोड आता 15 दिसांनी तुका सांगता मरे हांव गेले ग्रामसभा तू एक ग्रामसभा सांगता एक ग्रामसभाचे फुडल्या तुका ग्रामसभा कितें सांगले आता बरोवन करता तुका सांगले ना 15 दिसांनी तुका सांगता म्हण हेजेर तेच सांगता तेच तू काय क्वेश्चन की अपलोड करता जे आता तुकारामान सांगले तेजे हांवें मान करून घेतले ते सांगले त्या सेक्रेटरी कडेन डिस्कशन केले हे बाबतींत जाऊन म्हणटा अरे हांव तेच सांगता मरे तुका 15 दिसांनी अपलोड करता सांगले मग सायडीर आता वेबसायट ओके आम्ही बायचेर आसले आमची केन्ना येता गाडी कसली गाडी आहे अरे ओ संदेश सरपंच सरपंच सांग मरे आयडेंटिफिकेशन ऑफ वेल सांग कितले आसा तुमच्या वाडा BDC कितले नोट केला आयडेंटिफाय करता इच वॉर्ड पण ती आता मी सांगा. ग्रामसभेत 1 बाय किती एक्सचेंज केला इथे आता मग फॉलो काही तुमच्या कॉलेज ते म्हणणार 1 बाय 1 किती एक्सचेंज केला what action केलं आपण एक 1 बाय 1 बाय
कितें म्हणटा? एक एक कोण आहे का सेक्रेटरी सांग न्हू खंयच्या पॉयंटाचेर एक्शन घेतला आता जायला त्याने चालला फुडल्या एका आता ना हिशोबदार फुडल्या एका दिता म्हणून करून घ्या आता सगळ्यांक घाल What action you have taken in the morning? What you are going to take? No. You read from the book. What action you have taken? Application from the manual was regarding the CRS and रोडाचे आम्ही ऑलरेडी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर डिव्हिजन 2 रोडा PWD लेटर केलेले आहा की एक्सपर्टाइज काम कर प्रोसेस इन पब्लिक इंटरेस्ट. दुसरे डबल ट्रिकूय आमी लेटर केलेले आसलेले CRSन आमकां 2 जाणांक हेल्प करपाचे आनी डस्टबिन्स दिवपाचे. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक लेटर केलेले आहा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घे म्हणून टू अवॉइड एक्सिडंट एट द चिंबेल जंक्शन. Then what action? What reply did you get from them? रिप्लाय काय येवंक ना अजून. And then you are sitting down on your chair. Now from last Gram Sabha to this Gram Sabha 3 months ago. And you are sitting coolly with the chair. You just ask the Sarpanch. Sarpanch is the Not Sarpanch. chairperson. I don't want Sarpanch. You are the secretary of the village panchayat. Only to write the proceeding. So you ask the administration is also. I have already done the letter. So the Sarpanch is responsible. Sarpanch is the chairperson. You ask the question to the Sarpanch. Sarpanch main duty is the development of the work, and not administrative power. Administrative power is your. Administration I have already done. I have already made the letter to the respective What letter. reply did you get from them? We don't get a reply yet. You don't get a reply. You just sit on the chair and tell us what the next that I have written, and nothing else is coming. Either go. This is the wrong method. ओके सेक्रेटरी तुझे काम मिनिट्स बरोवपाचे न्हू. सो हांगा सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिल्ले व्हिडिओ आसा जाल्यार दाखयता की आनी पंच मेंबरांनी सांगलें पंच मेंबरान सांगलें की 2 जाणां कामाक घेतले ते येवंक ना सर. मागीर सांगलेले तेजे कसिनोचे लायसन सगळें कसिनोचे लायसन ग्राम सभेन रिवोक केल्ले बंद केल्ले कसिनोचे लायसन. मागीर कितें जालें खबर ना नेवो इश्यू येतकीर तेंच्यांनी ते आमचे ग्राम सभेचे रेजोल्युशन सुपरसीड करून म्हणजे ओव्हररूल करून तेंच्यांनी हे केले लायसन दिले तेंकां ट्रेड लायसन दिले. हे करून सांगता लायसन दिले. मागीर आमी तो क्वेश्चन ग्रामसभेक काडलो तर प्रोनोनिटी सांगता ग्रामसभेक काडलो तर पण तुवें अशें कित्याक केलें अशें कित्याक केलें तुवें सांगलें आमी तेंकां लेटर दिला ते आमकां रिप्लाय दितले. बरो आमी सॅटिस्फायड नासले. मागीर तुवें एश्युरन्स कितें केलें की हे 3 जानेवारी पर्यंत आमकां तेजे जर गार्बेज कितें तर येयना सगळे आसले पंच मेंबरां येयना आमी तेजेर रिवोक करता हे तुजो स्टेटमेंट आसलो. सो आतां आमी फेब्रुवारी 12 तारीख आसा. सो लायसन रिन्यू 10 तारीख तुमची हे जाली बॉडी मिटींग. तो लायसन रिन्यू केला तेजे रिवोक केला. पळय कितें आहा तूं सांगचें म्हणल्यार आमी तेका लेटर केल्लें आमी फॉलोअपय केल्लें. तुका सांगचें म्हणल्यार जे तेणी सांगलेलें पळय आमी जे आमकां जाय डस्टबीन 1,500 डस्टबिनां जाय म्हणजे ती सोडली डस्टबिनां जाय ताका आमी लेटर केल्लें आनी ग्राम सभे पयलीं लागून तिंगा परतून विचारलें की आमकां तो रिस्पॉन्स काय येवंक ना. असो न्हू की लेटर धाडले आनी इन्क्वायरी करूंक ना की आमी ताका विचारलेले. पूण आतां फुडले लोक तूं सांगता ते पळय आतां ते जे फुडले आतां आमचे इयर एंडींग जावपाचें आसा रिन्युअल जातले परतून तेन्ना मागीर आमी जे डिसिजन घेतले हेचेर तूं आतां दिना आज अशें ह्या मार्च तेणी ग्रामसभेक दिवपाक जाय आसलें पूण सद्या तरी पावूंक ना हेचेर. ओके ना ते आमचो येवंक ना म्हणून तेच तुका सांगता. ना तितून मरे जे 2 जाण कामांकूय लायला थंय तेवूय घालूंक ना ते. तुमी कितें आसता स्टेटमेंट तो वय न्हू ग्रामसभा आसा न्हू सेक्शन 6 अंडर ना बरोवपाक जाय थंय. फुडें तुमी जर लायसन दिलें म्हाका हेजे प्रमाणे म्हाका चॅलेंज करपाक जाय ते रेजोल्युशनूच ना मरे हांगा खंयसर आहा ते फाटल्यान सरपंचान सांगलेलें की जानेवारीन रिवोक करतले म्हणून रेजोल्युशनूच ना मरे.
हांव कसो चॅलेंज करतलो म्हणून आमकां तुमी लोकांक कितें टायम पास पळय आयक अजय जानेवारी हांव कितें म्हणटा आतां जर इयर एंडींग आतां सेकंड तो रिन्यूवल करपाक येतलो ना आतां सेकंड आतां आमी जे प्रपोजल ताका धाडलो की 1,500 ताका डस्टबीन जाय जे कोणाक आतां हेल्प म्हणजे कोणाक घरा म्हणलेली आमी बरोवन दिलेली आहा म्हणजे जर तूं जायना जाल्यार आमी फुडले एका आमी डिसिजन करून सांगले ना फुडले रिन्यूवल करपाक ताका आमी सांगतले रिवॉक करतले डायरेक्ट रे रिवोक करता तूं मरे डायरेक्ट रिवॉक करतले दिना जाल्यार डायरेक्ट रिवॉक जाले हे का हय रे जाले रे ह्या आयटमार सकयल येवपाक जाय आतां आमी काम करता न्हू Why you want time? We have to call him. तेका आपोय तुझ्या ऑफिसान आणि तेका सांग. ना पॉली पॉली ताका सांगून आमी काडला ऑलरेडी रे लोकांनी सांगता वचो नाका आमी ऑलरेडी रिवोक ते पंचायत कितें करता आमकां लागना आमी ऑलरेडी परत म्हाजो प्रपोजल आहा की तेका लायसन्स दिवपाचें ना रिवोक करपाचें फूल प्रपोजल आहा आमचो हा तो आमी ठराव मारया तुमी कितें करता आमकां लागना तुमचें डिसिजन कितें परत दिवपाचें हें तें आमी मागीर चॅलेंज करता मात हे तूं मिनिट्सान घाल आतां कन्फर्म करता 3.1 की हे तूं मिसींग आसा म्हणून घाल ते पोलिस स्टेटमेंट Yeah, we have to challenge. How will we challenge with this? Next renewal, revoke. Revoke. ते ग्रामसभेक न्हू हे आतां कन्फर्मेशन ते ग्रामसभेचे मिनिट्स तुमी कन्फर्म करता ते ग्रामसभेत सरपंचान कितें सांगलेलें पळय ते आन्सर ना सो ते तुमी आतां ते की हे मिस जाल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन येयल्लें अशें बरोवपाक जाय तें म्हाका जाय आनी म्हाजो फुडें प्रपोजल आहा रिवोक करपाक जाय तुमी मागीर ते ठराव कितें घेता तेजे आन्सर पंच मेंबरान ऑलरेडी सांगला की तो रिवोक करता म्हणून सो तें बरोवपाचें आतां मिनिट्स जाय ते जाय ना आमकां म्हाका दिसता की तो आमकां कांय दिवची ना गार्बेज गार्बेज दिवपाक जाय ना एक सादी 1 लाखाची जाल्यार तो कित्याक दितलो ट्रॅव्हलिंगान तेंचे टूर्स एंड ट्रॅव्हलिंग रे म्हणजे ते हेजी गाडयाचे ड्रायव्हर आसतले ते ना 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 भितर ऑफिसान आहा ते ऑफिसान आहा स्टाफ इतलो फायन पॉयंट आहा मरे पूण अजय तुका हांवें धाडलेलो नंबर तेजो न्हू तो एचआराचो कोण कामाक आहा जाल्यार पळय आं हांवें धाडलेलो तुका नंबर धाडला न्हू कोण आहा जाल्यार भुरगे हें कर म्हणून जेन्ना हे भोंवडेर येता तेन्ना इशू जालो तेका लायसन्स दिवचे ना ना ताका फोन मारल्यार तो हें करता रे तुम्ही म्हणटा सदांच हें बोबा मारता तुमकां बरें जाल्लें नाका ते हॉटेलीक जाल्यार म्हणटा खूब जॉब मेळटले काम जातली गांवची उदरगत जातली 80% जॉब मेळटले म्हणून तेन्ना खूब भुरगे बोबा मारी हांव आतां थोडे हाडून आसा हिंगा खूब लोकांक काम आहा तुमी कित्याक वयता थंय बोबा करता आनी आतां म्हणटा ते दोग जाण खंय कितें दोगूच जाण लागला खंय 400 हिशोब जाल्यार कितले भुरगे लागूंक जाय आसले 80% 400 काड मरे शिमला शिकवपाक कोण रे भाऊ त्या आधी घेयनात आणि ते म्हणा आता कोण म्हणटा ड्रायव्हर काय ट्रॅव्हलिंग म्हणटा आमच्या लोकांची इतका आहे की असले जॉब तुम्ही करपाचे तिका तुम्ही फोर्स करू तिका आमच्या भुरग्यांक घ्या म्हणून आणि युवक करता म्हणून सांगा मरे तुम्ही चालू काय केलं त्या तुम्ही सांगले तुम्ही सरपंच पोस्ट पेपर गरजूच ना आदल्या सरपंचान कशें लायसन्स दिल्लें 2019 की 10 वेकन्सी येता 8 चिमलाच्या लोकांक दितले अशें स्पेसिफीक रेजोल्युशन आहा नाजाल्यार ते रिवोक करतले ते घे मरे आणि तू रेफरन्स यू हो, आर reference एडरिंग द दिला. एज्युकेशन कंडिशन लायसन्स घातला कित्याक ते कंडिशन तुम्ही मेंटेन करिना तर घेतलं का 15 लाख टॅक्स सांगलेले त्यांनी आणि मागीर हे सांगलेले 80% ते दोन्ही फुलफिल करना रिवोक करतले म्हणून असे रेजोल्युशन आहा कोणाचे आमचे न्हू पंचायत बॉडीचे तर तू आता ते फॉलो कित्याक करना ऑलरेडी आहा दादा तुका दिता हांव माझे कडेन तुमचे कडेन चड आहा मिनिट्स डिटेल जा तुका कोणूय जावं रे पूण 80% 20% खंय पावले आणि 2 अरे म्हाका सांग बाय म्हाका कोण विचारी हांव ताका सांगता न्हू हांव लावड स्पिकर घेवन भोंव सगळ्या मागीर सांगला मरे अजयाकून नंबर धाडला मरे बोर्ड मार मरे वॅकन्सी सांगला मरे रिवोक करे भाऊ रिवोक करे सांगाले रिवोक करे सांगाले रिवोक करे संजय हांव नका अजय जस्ट करेक्ट तेजे कंडिशन दिल्ले पळय न्हू लायसन्स दितना तेका कमिशन दितना तेजे कंडिशन म्हणटा घातला 80% तुवें चिंबरच्या लोकांक जॉब दिवंक जाय आनी हे कंडिशन करून तेका ते लायसन्स दिला म्हणल्यार तो आतां तुमी एका कडेन मागूंक गेले ग्रामचेच उलयला न्हू कितले तुवें गांवच्या लोकांक थंय जॉब दिला लिस्ट मागली मरे ते कळटलें न्हू वेदर ते 80% तो आतां मेंटेन करता स्ट्रेट वय तुमी इशू रिवोक करा लायसन्स मरे कंडिशनल लायसन्स दिला आनी तुमी तेवूय फॉलो करिना
आणि जॉब जाय सांग आम्ही तुका सांग भुरगे ताका स्ट्रिक्ट लेटर करूया आता इफ यू डोंट गेट द रिप्लाय विदिन 15 days युअर लायसन्स विल ऑटोमॅटिकली स्टँड रिवोक म्हणून घालते आम्ही पुण्यामध्ये प्रपोजल आहे या कन्फर्म मिनिट्स करताना पुण्यामध्ये प्रपोजल डायरेक्ट आम्ही रिवोक करूया ते लेटर बिटर त्यांना काम करू नका आम्ही रिवोक करूया आमच्या मागे रेझोल्युशन तुम्ही पोटनाचे मोठे परत तुम्ही रिवोक करा आणि त्यांना धाडा आणि सगळे टुरिझम डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट सगळ्यांना धाडा आम्ही फॉलोअप करता कित्याक फायदा तो अरे डबल ट्री हिल्टन कॅम्ब्रिजचे हॉटेल चलयता गोल्ड फिश आणि काडेलीक कशी ना कसं येयलो थंयसर काडेलीक कोण रे आणि तुम्ही लायसन कोणाक दिता काडेलीक कशी ना कशें येयलो थंय रे कांयच कळना मरे कितें ती एंटिटी कशी जाल्यो डबल ट्री हॉटेल सगळें म्हणटा हॉटेल डबल ट्री ओनर आहा गोल्ड फिश आणि कशी ना हे कितें काडेलीक हे कितें जालें लायसन दिवन ते गोल्ड फिश कितें नाका जाल्लें कितले टेबल आहा कितें आहा ते फुडें डिस्कस करूया फुडें वचना काय आज खूब व्हडली ग्रामसभा जोर मारा आमच्या भुरगे दिता सांग भायले हाडटा आमच्या चिंबलचे भुरगे जोर मारा आम्ही कशें झगडटा पळय न्हू कसं झगडा मारा आमच्या डबल ड्रिल लायता म्हणून Resolution 3.2 letter already केलेले आहा for release of regular water tap water to the village of Chimbel आणि दुसरे executive engineer for about the raised grievance regarding irregular electricity supply and inconvenience to the villagers. Now what reply you got? What action you have taken? बोल आम्ही लेटर केल्ले आहा ताका Yes, I agree. पूण रिप्लाय येना मरे आमकां Have you followed up with that letter? अरे सगळे जे आम्ही जे पळय धाडला पळय आम्ही फॉलोअप अशें ना की धाडटा आनी ओगी बसून आमी फॉलोअप करतात Follow up for reminder. There is something known as a reminder. Have you put reminder? ते तुका प्रॉब्लेम सॉल्व झाला मुलं जेही काढून आम्ही हे केलं तुझी कंप्लेंट असते जाल्यार ते आता सांग न्हू म्हाका तूं हो तुजो प्रपोजल न्हू तूं सांग मग ताका सांग हिस्ट्री जालें मरे सरपंच तेजेर कितें करूं हे मरे रिस्क टायम वेस्ट जाता तूं ताका कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दीस इज वॉट प्रपोजल रिसीव वी आर अकॉर्डिंग टू सेंड अ लेटर द पर्सन ऑथॉरिटी हॅज कम एंड दे कितें सॉल्युशन केलां ते तेजेर तूं काबार कर कन्फ्युजन कित्याक क्रिएट करता What do you say? already minutes वाचताना सांगलेले ऑलरेडी लेटर केला अमके Letter. Sarpanch, what you should have said? That letters have been done and the work is completed. I wouldn't have said anything. Then you are asking her to tell that the work has been completed. सोल्युशन झालं तर सांग पॉईंट Point number 3, Raju Kankolkar, he said already reference letter धाडलेला डबल ट्री रेगना काणकोणकर कुकळकर सॉरी तेणे सबमीट डिटेल आमकां अजून डिटेल प्लॅन सबमीट करूंक ना मायक्रो युनिटाचो सो ते दिनेश शिरोडकर डेडली डिस्कस द डेडली ओड ते ऑलरेडी आम्ही त्यांना लेटर केला विदिन 1 year फ्लायओव्हर कंप्लीट करा म्हणून 2 yearsचा त्यांचा टाइम बॉन्ड आहा सो आम्ही त्यांना विदिन 1 year कंप्लीट कर म्हणून दिला लेटर Okay. Have you taken a plan from them? वी आर ऑलरेडी When the plan is not given to you, how can they put tender? अंकल बिंकल का ना तुम्हाला सारखे सांग आता 2 years सांगता ते have they put tender? 2 years जो हा पळय तो ऑन रेकॉर्ड आमकां MLA आणि MLA, I don't care for the MLA. What
what reply you got from them? त्यांनी काहीच रिप्लाय And what I had asked for the detail of the plan. He said yes, it is there and all that, and then after that he says no. You gonna there? तो प्लॅन आमकां येवंकूच ना. तो ओल्ड One old, the new one. Without taking the plan, how did you say that they'll complete after 1 year? ज्या दिसा आमी MLA हांव संदेश आणि MLA दिसा येयल्लो आणि इंजिनियर येयल्लो तेणी त्या दिसा आमी ताका विचारले आणि रिपोर्टरय आसले त्या दिसा तेणी सांगलेले की हे 2 वर्सांत जातलो म्हणून. जातलो, हांव जाणा ते. 2 वर्सांत सरपंच 2 वर्सां जाली माझे घर मोडलं. MLA घाबरलो. 2 वर्सां जाली माझे घर मोडलं, ते अजूनही कम्प्लीट जावंक ना. And you are telling us after 2 years it will be completed. कितें ही स्टोरी सांगता सगळ्यांक? अरे स्टोरी ना ते सांगला तेच तुका सांगता मरे. तेंच्यांनी सांगला इंजिनियर आसलो त्या दिसा. इंजिनियर दिसा मिटींग घेऊन त्यांनी डिस्कशन करून त्यांनी सांगला की फ्लायओव्हर जातलो तो 2 वर्सांत जातलो. ते तुमकां काय सांगला मरे 2 वर्सांत जातलो म्हणून? 2 वर्सां जातलो म्हणल्यार have you asked him that you have demolished Paul's house over there? ते विचारलं तेका you have demolished Paul's house and why it is kept pending for 2.5 years now? कितें सरपंच, what you are talking about this? अरे हांवें 2 दीस मागलेले, 2 दीस दिवंक ना. आणि agent in the High Court, he requested to give 15 days. Within 15 days, I'm starting to the work. And those 15 days, ते 15 दीस झाले. आज 2 वर्सां अडीच वर्सां जाली. ते अजूनही पेंडिंग दवरला. तिका कितें व्हेकल पार्किंग करून दवरला. आणि तू सांगता 2 वर्सांनी कंप्लीट करतले ते रस्ते. कितें उलयता रे? व्हॉट यू आर बुलशिटिंग ऑल दीस पीपल हियर? पळय पॉल हेजे तू आतां म्हणटा पळय हांव बेश्टो सांगना. ज्या दिसा आमी मिटींग घेतली तेच तुमकां सांगला की हांव बेश्टो म्हाजें सांगून हे करूंक ना की तुम्ही त्यांका घेयनाका इन युअर कॉन्फिडन्स. टेक द पीपल इन कॉन्फिडन्स विथ देम. You don't know how much the national highway people are robbers and the MLA. You have to take the people into confidence. Then only they'll come to know where they are lacking from what. बेश्टे आम्ही ते MLA कडून घेतला आणि हे केला आणि ते केला ते सगळे बंडाल आमकां आमकां नाका ते. फायदा किती आता? अविनाश शिरोडकर to discuss the status. शिरवयकर. Now you tell us what course of action you will take on this crime. मॅडम माहिती ऐकलंय नाही. अविनाश शिरोडकर शिरवयकर. sorry. To discuss the status of transfer of land in Providoria, the Sarpanch proceeding with the matter. To discuss the various issues faced by the villager due to the primary, we have already issued the NOC to the primary health center to start the issue regarding development of work on the traditional stump. We have already conducted the inspection. रोहितची आदले पॉईंट ग्रामसभा काय क्वेश्चन केला ते माग कितें सांगलें याद आहा कितें सांगलेले व्हिडिओर आहा कितें जातले म्हणून ते अजून आता दुसरी ग्रामसभा काय जावंक ना. खंयचे जातले म्हणून सांगलेले? ते पुरोहितराचे ते बेगीन पास जातले म्हणून. कितें जाता सांगलेले? पुरोहित प्लेस आहा ते सगळे कितें पुरोहितराचे रे कॉन्टॅक्ट आयडेंटिफाय करता. गव्हर्नमेंट प्लॉट्स आयडेंटिफाय करून घातले ना त्याने प्रोव्हिजराचे कितले प्लॉट आहा ते मागलेले ते माहिती तुका. आम्ही लेटर घातलेलं पळय तेका आयडेंटिफाय ही प्रवृत्ती आधी आसली होम फॉर द एजेड
आणि आमकां मिक्स ना, ना, त्याचा प्रपोजल दुसरा हा तो. करणार त्याचा प्रपोजल दुसरा हा. रिप्लाय काय होणार ट्रान्सफर ऑफ लँड कित्याक कालूच एमएलए म्हणला की ट्रान्सफर करपाक रेडी जाली 25,000 मेळटा आपूण ग्रांड मारता म्हणून आमी कन्फ्यूज जाले. एजेर ना ती अजय अजय एक प्रपोजल येयल्लो एंटायर हितून एरियन कितले जागे आहा काय ना हो प्रपोजल कितें म्हणटा टू डिस्कस हो ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन तुम्ही मागून घेतली ही मागल्या पळय, ही मागल्या पळय. ग्राउंड बांधपाक जागा मागल्या पळय टोटल 14,000 हे फाटली पुढे अजय हो जो तू म्हणटा पळय हो आमी जागो मागला पळय हो कलेक्टरा कडेन हेजी मिटींग जाल्ली आहा आणि मागीर ना तो ह्या हेजेर न्हू ना स्कूल ग्राउंड आणि स्कूल म्हणला पूण त्यांनी ह्या हेजेर न्हू ह्या हेजेर सगळी न्हू हय शुअर कितको 25,000 म्हणटा मरे तो कितको म्हणटालो तो 25,000 म्हटला आणि आमचोरी ग्राउंड बांधता 25,000 म्हटला ते आम्ही येयला 10,000 हांगा 14,000 आहा मरे 25,000 हो 14,000 मेळटा 25 सांगला तिने आणि तो वयर, वयर. सांगू ना तो म्हणटा की आम्ही एका घेवपाचे आहात जागो अजय पंचायती मार्फत आम्ही त्यांना खंय म्हणटा तो आयटी पार्क थंय कसो इंटरफियर जातलो काल स्टेटमेंट दिला त्यांनी कित्याक खरेंच इट ऑन द रिकॉर्ड ना फुडले ग्रामसभेक मरे एमएलएची आपयतो अजय. डिसगायडिंग जाता एमएलए आमी आमचे रेझोल्युशन घेवन ह्या हेजेर आमी प्रपोजल धाडलेलो आसा हय ह्या बाबतींत अजय खबर आहा मरे हांगा जाल्ले धाडला ते हय धाडलो धाडले. बेगीन ते आसा बेगीन हय अशें आसा वी हॅव ऑलरेडी सेंड इन्व्हिटेशन खबर सरपंच हे माहिती आनी सांगता तेन्ना एमएलए आसले मॅडम विक्टोरिया फेर्नांडीस तेन्ना 2008 ग्राउंड हिंगा ऑलरेडी सँक्शन जाला म्हणून एक लेटर आमकां पास ग्रामसभेक हाडून दिल्लें कोण तिनो कसो कोण स्टाफ हाडून दिल्ले ऑलरेडी ग्राउंड हिंगा सँक्शन जाला आनी तेजें काम रोखडेंच चालू जातलें अशें आमकां ती आजून लेटर दाखयल्लें हाडून राज्यसभेन एमपी थ्रू फंडा थ्रू तें आजून खंय पावलां तें विचारच मेळटा एमएलए तुकाराम तू आता म्हणटा पळय ग्राउंड स्कूल हो आमी हारांनी तेजेर आमचे जे स्टार्टिंग रेझोल्युशन घेतलेले आता आमी फकत एक मिटींग आमची कलेक्टरा कडेन उरला कलेक्टर टू डायरेक्ट आमी सीएमाक अपॉइंटमेंट घेवपाचो आसा म्हणजे ते दिसा कलेक्टर जातली फायनल थंय आमी फोकस थंयच करा तेच सांगा तुका आमी फोकस आमी तेजेरूच दवरलेलो आसा खऱ्यान तुका सांगता तेजेर फोकस दवरलेलो आसा हो फोकस केल्लो हिका कम्युनिटी हॉल स्कूल ग्राउंड येवचो हेजेर आमी ह्या 14,000 तेजेर फोकस केल्लो आसा आणि लागीं पावली एकदा कलेक्टरा कडेन आमी मिटींग जाता आनी आमी डायरेक्ट मागीर फुडलो प्रोसिजर आमकां सीएमाक सांगून मिटींग घेवन डिस्कशन करतले हेजेर How can you get that? We have to set aside that order. Because that is in the court with Gagan sir. ऑलरेडी फायनल ऑर्डर का Where final order? Who कलेक्टराकडे can आहे. पण clear हय आमी अपॉइंटमेंट घेतला पॉल फॉलोअप केला पॉल हेजेर आमी पर्सनल पळय ते तू म्हणटा पळय फॉलोअप करता आमी हेजेर फॉलोअप आनी आमी हेज्या पयलीं सांगलेले आहा की हेजेर आमी सारखे एक्शन हेजेर आहा म्हणजे आमकां ह्या प्लेसीर आमकां स्कूल जाय ग्राउंड जाय हो प्रपोजल घेतलो लोक सांगला बिश्टेर आमी बिश्टे गजाल सांगना होय ते सगळे चांगले ते सारखे सांग That- 25,000 land per MLA sagta no. Let him be clear which survey number it is. He won't If be it knowing is the also. home for the aged, state still retains. That- Return resolution होय, घेणे check letter करून मारला. असताना तुम्ही बेस्टच म्हणता That property belongs to Carmelite and not to ना हो तू आता म्हणटा पळय आता आमकां काय पंचायती घेवंक ना की तेणी आता ते मागला बीन काय आमचेर येवंक ना तो तुमचो आता सर्वे नंबर 25,000 एरिया ती आमच्या पंचायतीक काय तशें काय येवंक ना नोटिफिकेशन ना आम्ही जोगोटेली आहात 25,000 there is nowhere land here only in Providoria and that is not his father's property to say that the football ground आणि नाका झालेले करपाक we are the villagers it is for the villagers clear And that also लेटर आणि तुमका तो रिप्लाय केला येईना रिप्लाय केला न्हू किती reason आता एमएलए कडल्यान आमकां एमएलए कडल्यान आमकां इन्फॉर्मेशन घेवचें पडली ते खंयची सर्वे नंबर घेवचो पडलो क्लियर कोण नाल्यार मागीर आमी एज्युकेशन करीत न्हू मागीर आनी ओगी रावची ना This is the third time it is the same thing. Yes, very proud of I want to know this 25,000 land tenant त्याच्याकडे असलेली कॉपी अजय खंय स्टेटमेंट केला हाणे
काल तो फंक्शन आणले त्यांचे टोर्नामेंट आणलं त्यांनी काय सांगला चिमला आपण 2 ग्राउंड त्यांनी सांगला चिमलान 2 ग्राउंड भरता वर ते IT प्रकारची कॉर्पोरेशनची जागा हा ती आपण ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्साकडे फाईल पावला म्हणतात ट्रान्सफर करपाची आणि एक आन्सर नव्हतं कोणती तर म्हटलं 2 बांधता म्हटलं त्यांनी हांगासर ही फायल आमी पर्सनली फॉलो ना तो म्हणता आपण ट्रान्सफर करता की आता आम्ही कन्फ्युज झाला काल आणि स्टेटमेंट ते तुका सांगले मरे ते आमकां काय पंचायतीक काय येऊन ना त्यांनी स्टेटमेंट काय तू सांगता ते तुका सांगता आम कित्याक करता तो तुवें लेटर धाडला मरे एज पर घेवपाक जाय मरे कित्याक घेयना तो रिप्लाय केली म्हाका सांगता आमकां विचारपाक जाय रिप्लाय केली बाकी सगळं तुम्ही दिसता हेजे सर्वे नंबर सांगितले रिप्लाय हांव ते प्रेस घेवन सांगता वो MLA गांवकारांचे नाका जाल्ले आनी तूं सरपंच आमचो ना एवरी टाइम 31 ऑक्टोबर आयज काय सांगता तूच ग्रामसभा ना मिरसाय ना तर कित्याक घेयना तो लेटर जाय म्हाका रिप्लाय कितें पळोवया रिप्लाय करून म्हणता तुम्ही त्याका सांग कोणेक लिगल क्वेश्चन रेज केला पर्टेनिंग टू MLA अरे तो म्हणटा STP हाडटा तो म्हणटा MRF हाडटा आमी पंचायती प्लॅन डिफरंट आसा तेजो प्लॅन डिफरंट आहे कितें नाका Ajay, he cannot, MLA cannot attend the Gram Sabha. Under 10 schedule. Then why they are sending notices? Why? I don't know. I heard that you have sent notice. That notice is illegal because MLA cannot attend the Gram Sabha on any ground under 10 schedule of the article. And तुम्ही त्याला invitation धाडटा. What is this? You are causing illegal. MLA attend करू शकना तेका पंचायती सेक्रेटरी सर तू काय येतात म्हाका कितें आता विरेश अटेंड जाता म्हणून तू काय कन्फ्युजन आसलें म्हणनाका तू विरेश नेवर अटेंड जाता तुमकां तेका ऑब्जेक्शन हाडलेलें ताका उलोवपाक रायट ना बसपाक रायट ना काय ना बसपाक रायट ना येवन बेश्टे नोट डावन करून हा, उलोवपाक रायट ना. प्रपोज रायट ना काय ते इम्पॉर्टंट आहे नो ते हांव कन्फ्यूज केलें जाल्यार तशें तुम्ही लेटर कित्याक धाडटा धाडीत नाका मरे आणि आता ठराव घ्या की फायल्स को तेका काय लेटर धाडपाक ना ग्रामसभेक पॉयंट अशा इश्यू आसा आणि जे ते कन्फ्युजन क्रिएट करता आणि तेजे तो आन्सर पंचायत आमचे पंचायत पॉयंट सरपंच दिनात आणि इट इज रिलेटेड टू द MLA then we should call him and get a clarification. 12,000 वोटरांचो इन्सल्ट करता 12,000 वोटरांचो इन्सल्ट करता हांव कितें म्हणटा बेस्ट वे आमचो पॉप्युलेशन ताचो इन्सल्ट करता कित्याक जाय मे बी आमी तेका अपील केले चॅलेंज दिले no कितें म्हणटा in that case best way let us call him and answer in front of the Gram Sabha no if clear आमी कितें नॉट ते कळटले नो In that case, you have to go to his house and get it clarified. Not come here. And he has no right to attend the Gram Sabha. तू किती आपलं जे गुण करता तुम्ही झाला होय मॅडम तेका लेटर जाय होय हे किती MLA के सांगला ते म्हणजे रिप्लाय जाय हे ना काय ती हांव ताका विचारता कित्याक गेला काय 20,000 लोकांचो हे रे आयच मरे आमी पॉप्युलेशन कित्याक येना 2-3 ग्राम schedule on the Sunday. प्रोग्राम आहे Another appointment schedule on the Sunday. हे झालं नेक्स्ट टाइम धाडनाका ताका धाडीत नाका वचता नाका आमकां MLA आमच्या हांगा तरी नाका देवळांनी ग्रावंडार ते खरें कितें नाका जाल्लें येत ना कित्याक जाल्यार कितें cannot attend. तुषार प्रयोग already mentioned झाला तिथे पॉइंट वाजला फंड्स ऑलरेडी तुझे फंड्साचं इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे तुका झालं हा डिपार्टमेंट पुढे पुढे हां तसं मी आता 310 ना 312 म्हणला म्हाका 310 ओके 310 कितें तुषाराचे हां 310 जालो आता 312 हांवें डिस्कस करता लास्ट आमी तेन्ना 2 जाली दोगांचो टायम म्हणून तुमकां मॅच केलें आता तुमी फुडल्या आयटमा बजेट हां आता हांव 20 21 22 आणि 23 जाले 4 वर्साची ग्रामसभा पयल्यार आमी म्हणल्यार आनी लास्ट आमी सांगलेलें की एप्रिलान आनी फेब्रुवारीन बजेटूच जाता ते करता कित्याक आमी सरपंच खबर आसा तुका बजेट प्रोविजन करता म्हणजे फुडल्या वर्सा कितले मोडपाचे आनी कितले येतले ते तो कोण दितलो तेच सांगता ते दिसना कितले मोडले आनी कितले येयला ते तेज्या पयलीं
हांवें सांगलेलें पळोव की म्हाका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट जाय 22चो आनी हे अकाउंट्स जाय 22चे तरी कशें मागना तरी अजून जावंक ना आनी नो डिस्कशन वॉज टेकन ऑन द अबाव प्रपोजल मात तुमी कितें सांगलेलें की नेक्स्ट ग्रामसभेत ते घेता म्हण नोटिसां आसा ऑलरेडी रेडी वाचून ना अजेंडान येवंक ना ते हाडला तुजे प्रपोजल आहा न्हू तेजेर वाचता डिस्कशन म्हाजो म्हाका हे घालपाक प्रपोजल घालचें पडटा कितें सेक्रेटरी एक नाका जाल्लें पळय दवरला वाचता ना वाच तू म्हाका काय प्रॉब्लेम ना वाच म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हाजो हे सेक्शन 6 कितें म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट फर्स्ट बजेट एस्टिमेट ना सरपंच सांगता सरपंच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट बजेट एस्टिमेट मागीर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट युटिलायझेशन सर्टिफिकेट हे येवपाक जाय 4 ग्रामसभा खंयच्याय ग्रामसभेक येवपाक जाय आता ते चंद्रकांतूय तेच करतालो मनीषाय तीच करतालो आता तूय तेच करता बजेट एवरी इयर कितें नाका जाल्लें अरे कितें म्हणलां तें दिया मरे 6 म्हयन्यान 6 म्हयने दिया तुमी कितें कामां केला ते तितून लुकोवपाचें कितें आहा आनी हांव सांगना हे सेक्शन 6 सांगता आनी तेज्या अंडर तुवें ग्रामसभा कन्वेन केला आनी आमकां मागला प्रपोजल मागीर म्हाका प्रपोजल दिवचें पडटा आरे बाबा अकाउंट्स कर मागीर तूं घेतलो एक कितें नाका जाल्लें आतां सगळे अकाउंट अजेंडान येयल्ले सगळे प्रिपेर जावन येतले न्हू You are not prepared only. ना पोरू कितें म्हणलां आनी येयला ते करनासतना आमी फुडल्या बजेट कशें करतले इम्पॉसिबल ना 330 ऑडिट 17-18 लाख स्पेसिफिक मेन्शन केल्ले न्हू ऑन ऑडिटेड जाय म्हणून सेक्शन 6 and 2 हॅलो गव्हर्मेंटाचे आमकां ऑडिटाचे डेट्सूच येवंक नासले सो म्हाका ऑडिट नाका हांवें कितें म्हणलें ऑन ऑडिटेड आहा तुजे तुमी आमकां प्लेस कित्याक करना हितून म्हाका प्रपोजल कित्याक घालचें पडटा म्हाका घरा प्रिंटर ना तो 50 रुपया दिवन स्टेशनरी वयचें पडटा मारचें पडटा इतलो त्रास कित्याक दिता म्हाका तूं फक्त लास्ट आमी दिलो आतांय दिलो एक कितें नाका जाल्लें अरे बरोबर मरे आमकां फुडल्या ग्राउंडार घालतलो म्हण तुवें सांगलेलें सरपंच लास्ट वयच्या पयलीं फुडल्या ग्राउंडार घालता म्हण सो आय वॉन्ट टू नोट दीस हांगा नोट कर ऑब्जर्वेशन म्हाका की तूं घालूंक ना सरपंचान मुद्दम घालूंक ना आमकां म्हाज्या कोलकाता त्रास दिता म्हणून असं बरें आनी थंयसर हे पळय कितें ना कितें नाका जाल्लें हें सरपंच हो मॅन्डेटरी आयटम मरे बाकीचे नोटिसी काड पंचायतीच्यो बजेटच्या पयलीं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट जाय 22चो अजय वीकली हार्ड कॉपी मागता पळय न्हू बरें जायत रे पूण म्हाका दिसता वी कॅन एवॉयड इट प्रोवायडेड डेट आता तुम्ही ऑलरेडी एश्युरन्स दिला न्हू हे सगळं डॉक्युमेंट तुम्ही वेबसायटीर घालूंक जाय ना ते न्हू भाऊ इट शुड बी प्लेस बिफोर ग्रामसभा डिस्कशन जालें रे पूण ही कॉपी तूं प्लेस केन्ना करतलो तुज्या हातून हँडी डॉक्युमेंट आसल्यार तूं तेजेर विचार प्लेस करतलो न्हू आता गुरुदास म्हणटा आपणे ऑन ऑडिटेड कॉपी मागलेली म्हणटा ताका दिवं ना म्हणटा मेन्शन करपा जाय तुमी पार्टिसिपेट बजेटाच्या पयलीं आमी या डिस्कशन It is useless having this Note that, no? this this Gram Sabha over here. घातले काय ना मॅडम They are very useless. They have assured now they will do it. What they will do? म्हाका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी तुजे ऑन ऑडिटेड फॉर्म बावीसाच्या म्हाका ती कॉपी गावंक ना ती दिता म्हटल्यार ती कॉपी गावंक ना पांच एवरीडे येता आमगे हे पळय मेन जे डॉक्युमेंट आहा न्हू तुम्ही लेटर केले हार्ड कॉपी दिता ते तुमी दिवंकूच जाय आता बिफोर बजेट न्हू वेबसायटीर आता बिफोर बजेट आता पयलीं अकाउंट्स आनी हे करूया आमी 22चे इन्कम कळपाक जाय. हय 22चे मागीर बजेट आमी तेच म्हणटा न्हू तेंची नावेली ती वेबसायट पळय ऑल दी डिटेल आर अवेलेबल कोणाक मागपाची गरज ना गार्बेज जाला क्लीन मेंबर आसले रू जावंक जाय न्हू रिजल्ट आमकां मिटिंगे वता आमकां लेटरां दिना तूं येता आमची हिंगासर सायन घेता आनी मेंबरां येतलो सगळे लेटर धाडले धाडले म्हणटा कोणें लेटर म्हाका धाडला काय विचार आता खंयच्या एजेंडार आमी एजेंडा सरपंच तुम्ही हे केलं कोणूच येईना गार्बेज कमिटीन घातलेलं नावा उभे राहून दिला आणि त्या कमिटीत कोणूच येईना न्हू काढून दिका उडत दुसऱ्या म्हणांका
गावा उठान बरं येता सारखे अरे त्या दिसा ज्या दिसा गार्बेज कमिटी का त्या दिसात सगळ्यांनी हात वर काढलेलं कोणाक हॉर्सान काय हात वर हो, तेच म्हणे, माहित कोणूच येईना न्हू. तिका लेटर धाड नाल्या. सारखे तुझे जे आता गार्बेज कमिटीन झाले पळय ते कोण येत ना बाहेर तिका. मीटिंग हे घेता. भाऊ, हे मीटिंग तुझाच कसा ने. आमचो व्हीडीसी मीटिंग हे ग्रुप आहा केन्ना व्हीडीसी मीटिंग आसा तेन्ना हे नोटीस धाडटा हितून कितें ग्रुपार म्हणजे आता हे व्हीडीसी आमचो ग्रुप आहा तितून केन्ना पंचायत जो नोटीस येता ते व्हीडीसी मीटिंग आसा म्हणून गार्बेज कमिटीचो दुसरो ग्रुप आसा गार्बेज कमिटीचो सरपंच बाय फॉल्ट सगळे कम्युनिटी सगळे जाण येता गार्बेज जावं व्हीडीसी जावं सगळे बाय फॉल्ट तितून येता तिका सगळ्यांक येवंक जाय खबर आहा तुका न्हू पूण वयर आतां आमी कॉल करता तेन्ना आतां मेसेज केल्ले आहा मध्ये लोक कोण येत ना मरे कोण गार्बेज वर्किंग कमिटीचे. पयली ग्रामसभेन कितें डिसायड केलेले की सुटी आहा पळय तेन्ना घेवपाचे तुमी कितें घेता सोमारा घेता मंगळार घेता आमी हे गव्हर्नमेंट कामाक आसा आ स्टुडिओ मेवपाक शेनवारची घे आयतारची घे न्हू कित्याक जायना तुमकां सुटयो मेवता आमच्या कडे सुटयो मेवतल्यो हा बाकी लोक सगळ्यात गव्हर्नमेंट आहा येयना कित्याक तिका सुटयो मेवना प्रायव्हेट 10,000 कामाक 8,000 फाल्यां घरा बस सांगले पगार कोण दितलो तिका त्या तुमकां सांगलेले गेले ग्रामसभेत की आयतारची घ्या नाल्यार शेनवारी सांजची घ्या म्हणून त्या दिसा बुधवारा घेतली सुटी आपले नव्हतो पडलो आपले पगार कट जालो हा 2 दीस पगार कट जालो म्हणजे तुम्ही 2 दीस मोठीत घेतल्यो हा तुम्ही 500 रुपया पुढे दावा येतले सारखे मीटिंग ना एक तर शेनवाराची आणि आयताराचीच घे दोन वर्किंग लोक कित्याक तूं तुम्ही म्हणटा कोण येना कशें येतले हे काय हो कन्सर्न आमी पयलींच उलयल्लो न्हू आनी हें तुका रिजन दिवन आमी ती मागणी केल्ली न्हू तूं एक आयताराची नाल्यार शेनवाराची दवरी म्हणून तूं आतां ते आपुणूच कोण येना म्हणटा कशें येतले फुडलो पॉयंट झालंय. शेनवारा नाल्यार आयतारा घेवपाचे बरे बरे आमी म्हटलें चारूय आयतार घेवन सोड घे, सोड. एक 2 तरी आयतार घे. आपल्या मिटिंगाक शेनवार धरया शेनवाराची शेनवाराची आमकां सुटी मेळना फ्रेंकली स्पिकींग पूण आमकां लोकांक मेळटा शेनवार नाल्यार आयतार दोरा एक 2 आयतार लोकांक सेकंड सॅटर्डे धरया एकूय आयतार घेवंक मेळना म्हजी तुमकां म्हयन्याक एक तरी आयतार घेवंक मेळना आमी तेच म्हणटा न्हू सगळे जायना थोडो तरी करा संडे संडे सॅटर्डे धरया सेकंड सॅटर्डे हॉलिडे सेकंड सुटी रे हय झाले तुझ्या काका सगळ्यांच्या हांव संडे गावता मरे सुटी सेकंड सॅटर्डे हॉलिडे न्हू तुका कितें ट्रॅक्टर कामाक वयता प्रपोजल पळय गेलो I had given on 5/11/22. Why mother proposal? What you are doing? And that also I had written to your letter on 6/11/22. You have not yet replied. And not only reply, but when I phoned you, you did not take the phone. When I phoned her, she did not take the phone. When I phoned the Panchayat office landline, somebody is using Sir, the I have phone. already taken your phone and already answered. That is after. What you have answered? Where is the resolution for this? Your What? resolution, your letter is already forwarded to the collector to take necessary action on the rumbles and all that. If it is given to the collector, so he kept quiet. 11 it is given, 11, 22, and this is 23. 23. What you are doing? लेटर धाडल्यार सांगले मग तुका लेटर अरे धाडल्या लेटर धाडले ते बरें केलें. When you had sent a letter, when I sent a letter, 11/22, November 22, आणि आयज पासून आता तू सांगता आमकां आता तू सांगता लेटर इज सेंड टू द कलेक्टर कितें कोत्ता कितें इट इज बेटर दॅट यू रिजाइन. We had previous sarpanch who used to say yes I'll do. To discuss and second agenda to discuss and approve the budget estimate for the 23-24. Now what you are starting, I'm giving you one this. Without completing that, why you are going to
तुझं फॉरवर्ड. पॉल तुका सांगले हेजे तुवें लेटर केलं ते आमी कलेक्टर धाडलेले आसा पॉल. अरे लेटर धाडलेलं असा. when did you send? Now it is 3 months from that time. प्रोग्राम धाडले मरे आमी तेजे. आता रिप्लाय काय येऊना मध्ये तेजे. And if you have sent a letter, did you send me a copy of that? तुका केन्ना धाडलेले जाय मरे तुका लेटर केन्ना धाडलेले ते जाय तुका. तू आता सगळ्यांक उलयता. When this one, what is it? Anna. When Anna came into this picture, then you are saying yes, तुका letter दिता. What you are doing? What you are doing this 3 months? तुका सांगले आता लेटर धाडला म्हणून सांगले मग तुका हेजे. तुम्ही लेटर करता आणि आमकां कॉपी करून रिप्लाय केल्लो काय पॉली तुका रिप्लाय केल्लो पंचायतीन रिप्लाय केल्लो तुका करूंक ना. Then what administration you are doing? Monday तुका ते If you don't know administration, you better leave and go. You can go to what? Add to, I have no objection. I won't bring anybody, but I'll write to somebody. And appoint. Opening balance. Opening balance is 1 crore 90 lakhs 84,965. Government grant 43,60,000. The special grants GI 7,35,000. Matching grants 4,25,000. 15 finance 30 lakhs. Other grants 2 lakh. Proceed from sale and taxes. Houses 23 lakhs 10,000. Garbage tax 27,500. Professional tax 30,000. 34 lakhs. Light tax 15,000. Fees 73 lakhs. Includes the construction license fee 20 lakhs. Labor cess 40 lakhs. Occupancy certificate 1,50,000. Certificate fee 1,57,000. RBD fee 20,000. NOC 65. NOC from trade 35. Certified copy 20,000. RTI processing fee 3,000. House tax transfer 3,35,000. Signboard 15,000. Token EHN house number registration 1 lakh. Sale proceed 42,000. Sale of tender form 40. Sale of newspaper old dead stock 2,000. Extraordinary receipt END extraordinary receipt 37 lakhs 36,500. EMD 3,72,500. Security deposit 8 lakhs. Royalty and TSC on royalty 90,000. Labor cess 1,49,000. GST 2,98,000. TDS IT tax 2,27,000. Bank interest 7 lakh. Public contribution 50,000. Fine on dumping of garbage penalty. House professional 2 lakhs. 1 month rent 5 lakhs. Other receipt 1,50,000. Expenditure side administration 43 lakhs 26,200. Honorarium to elected members 7 lakhs. Salary and allowance to staff 19 lakhs 78,000. Transport allowance 33,000. Family pension 1,50,000. Sweepers pay 49,500. Stationery 50,000. Printing 55,000. Xerox 25,500. Postage 2,200. Electricity bill 1 lakh. Newspaper bill 5,500. Water bill 5,500. Telephone bill 5,000. Publicity advertisement 80,000. Office building maintenance 1,50,000. Purchase of office furniture computer 3 lakhs. Purchase of office consumable 50,000. Advocate fee 2,75,000. Chartered accountant fee 50,000. Repair and maintenance computer and consumable 1 lakh. Transport 10,000. Refreshment expenses 50,000. And others 1 lakh. Sanitation and public health cleaning of gutter in jurisdiction of VP due to plastic 4,50,000. Cleaning of black spot 2,20,000. Door-to-door collection, transportation, disposal of garbage 66 lakh. Cutting of tree roadside bushes 4 lakh. Purchase of plastic garbage, plastic bag dustbin 6 lakh.
Camps activities 50,000. Disposal of death of human being and stray cattle 50,000. Public works 1,49,000 90 lakhs 90,000. 1,49 lakhs 90,000. Purchase of electric material 3,30,000. Construction of road, culvert, footpath, drainage, cross drainage, development of open space, retaining wall, compound wall, well, 30 and under the 15 finance 88 lakhs. Goa 60 scenario project 50 lakhs. Desilting of drains 5,50,000. Maintenance of MRF shed 2 lakhs. Others 1,10,000. Planning and development study to agriculture development 20,000. Distribution of seeds plant for farmers 1 lakh. Social welfare Anganwadi Balwadi rent 60,000. Financial assistance to needy 2 lakh. Natural calamities 2 lakh 20. Donation 1 lakh. Education and cultural program competition 1 lakh. Scholarship prize to student 2 lakh 20. Celebration of National Day 55,000. Poverty evasion program purchase of 55,000. Purchase of book 55. Rural sanitation construction maintenance of cattle pond 1 lakh. Miscellaneous refund of EMD 4 lakh 22. Refund of security 10 lakhs. Royalty 95,000. Income tax 4 lakh 47,000. GST 3 lakh 18,000. Labor side work 1 lakh 60,000. Refund of construction license labor tax 45 lakhs. Gram Sabha expenditure 75,000. Total receipt is 2 lakh 39 2 crore 39 lakh 39 lakhs 13,500 and expenditure is 3 lakh 60,000 32,200. Closing balance 69,063 265. हेतून कोणाक चेंजीस करपाचे आहा, अमाउंट खंयचो वाडोवपाचो आहा, कितें कमी करपाचें आहा जाल्यार प्लीज सांगपाचें. Changes no. What is the purpose of this budget? I want to purpose. What is the purpose of this budget? सरपंच विचारता. सरपंच budget कित्याक करता म्हाका सांग. Budget कित्याक करता? ते आता हे आदले कितें जे बजेट आहा पळय आदले जे आतां आमचे एका वर्सा भितर जे कितें करपाक जाय जे कितें हाडपाक जाय तेजेर आमी बजेट बसयलेले आहा आनी चड वाडून दिवंक ना. जे लास्ट इयर आहले ते प्रमाणेच केला, इन्क्रीज केला, फकत 5% 10% इन्क्रीज केला खंय करपाक जाय थंय. पयलींचे तूं प्लेस करना आसतना 22चे ते जाला ते थोडे ग्रॅज्युएट आसले कळ्ळें मदें हांव कितें म्हणटा ते लास्ट इयरचे कितें मोडलां आनी कितें येयलां ते स्पेंड केलां आमकां तुवें सांगूंकूच ना आमचो लोकांक. आनी सेक्शन 6 म्हणटा तुमी आमकां दिवंक जाय कॉपी आतां दिला पळय तशें दिवंक जाय आं आमी तेका डिस्कशन करूंक जाय मागीर एप्रूव जावंक जाय ते आनी मागीर फुडल्या वर्साचें करपाक जाय सारकें. ते करूनासतना बजेट आतां हेजो कांय वॅल्यूच ना आमकां खबरूच ना. कोण आयकना ना पोरू कितले स्पेंड केले म्हाका खबरूच ना. सो हांव कसो प्रपोज करतलो ओनू कितें जाय सिंपल कॅल्क्युलेशन आहा. तुमकां कितें दिसता पोरू आमकां सांगूंकूच ना. उदक म्हाका एक कॉपी दाखयतले की आतां ते शेअर केला न्हू एडवान्स एक्चुअली आतां ती ग्राम सभा पयलीं दिता टोटली रॉंग. आतां तेजेर आमी कशें कितें पळयतले कोणाक टायम आसा तुम्ही म्हाका ताजी पयली कॉपी करपाक कितें दिसतालें आतां ब्रीफली ना ब्रीफली खंय जालो आतां 10 मिनटांनी आमी 31 घंटे जर पडले म्हणटा कोणाक एक्सपोर्टाक बाबा कितें कितें आहा तेजेर तुमी एक्शन घेता आतां हांवें काम केलें नांवान म्हणजे बजेटान आतां एज्युकेशन प्रमोशन ऑफ यूथ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एग्रीकल्चर हे सगळे पॉयंट मिसींग आसा जे आमी 2-3 वर्सां जेन्ना जाल्ली तेन्ना सुद्दां आमी प्रपोज केले तेवूय स्टडी करून एडवान्स कॉपी घेवन आतां ही बजेट आमकां डायरेक्ट प्लेस करता की पयलीं एडवान्स 2-3 पयलीं दिवपाक जाय आसलें न्हू आमी ते स्टडी करतले कोणा तरी एक्सपर्टाक पासून बाबा कितें आमकां तिका विचारून टायम लागता न्हू. एडवोकेट फी तेणी 2 लाख 75,000 कशें घडल्यात ऑनलायन कितले आहा ऑनलायन गेलो कितले अटेंड केलो हे चॅक करतलो जाल्यार टायम दिवपाक जाय. पूण एडवान्स कॉपी कित्याक शेअर करूंक ना सगळी करप आसता न्हू. He doesn't know what he's doing. What is the use of asking her? ना आता ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर तुका लागता सेक्रेटरी करताय 10 तारीख मीटिंग कन्फर्म झाला आहे. 4 मिनिट त्याच्यावर तुम्ही
तुमी आता ग्रामसभा म्हणून नोटीस केन्ना डिक्लेअर केल्ली 10 दीस पयलीं न्हू 3 दीस. We got the notice 10 days back. I got it 3 days. No, but if you see the Gram Sabha notice dated na, it was 10 days back. जेन्ना तुम्ही ग्राम सभा ठरयली अमके तारीख आमी घेतली तेन्ना अजेंडा तुम्ही फिक्स करता न्हू तूं आतां उलटें उलयता पयलीं सगळे अजेंडा केले आनी म्हणटा आमी कालूच ते डिस्कस केला अशें करचें म्हणल्यार हो तूं आतां बजेट ते मिटिंगेक सांगता प्लेस जाला अजेंडा हे करता म्हणून सांगूं नाका तुका फोर्थनायट मिटिंगेक अजेंडा अप्रूव जाला Approved 10 by the law. तारखेक. And it is not approved by the people. How can you approve? ना रे मिटिंगेचो अजेंडा रे हय Where? Stop meeting no. If it is not this, how can you take the budget into consideration? सगळ्यांक कितें लक्षांत आता पळय तू म्हणटा गेले एका हांवें हें दिलेलें मिनिट्स ऑफ द मिटिंगेन आहा ना कित्याक घेवंक ना तें 10 दीस ते आमकां हें दिलें आनी हें 3 months बॅक हांवें घातलेलें जाल्यार आयज कित्याक मिटिंगेन येवंक ना कितें तुमी मिटींग करता इट्स बेटर नॉट टू अटेंड ग्राम सभा बेस्ट आमचो टायम वेस्ट करता हो की नाही आता अप्रूव्ह होतो तो मागीर आमचे खूब शेअर या मागीर सांगा तुमचे सजेशन सजेशन आमी कितें फाटल्याची न्हू मागीर एवढं होतं कितले मोडले कितले खाले वय कितें घे in Subject 218, I prepared the budget, checked the budget, where I found a discrepancy of 3 lakhs. Ask her. She is a witness. 3 lakhs. They go together. Without correcting that discrepancy, how can you go forward with the budget? सदांच लक्षांत दवरी हो आतां तूं बजेट लोकांच्या समोर मांडटा एक करता तांकां तूं एडवान्स कॉपी दिना तशें करतले तेच म्हणटा आमकां मेळपाक जाय आनी ती सगळ्यो कॉपीज मेळूंक जाय आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव अकावंट आमकां मेळटले एकूच कॉपी एकट्याकूच दिल्यार म्हाका सगळ्यांक दिवपाक जाय कॉपी आनी स्टडी जावपाक जाय मागीर डिस्कशन जावपाक जाय हे बजेट अप्रूव करून कांयच ना कित्याक डिटेल गेलो जाल्यार खूब काण जातली ताच्या पयलीं आमकां ते आदमीच जाय अरे बेटा आमचा टाइम पास करता What time do you? What time do you? Anna, what are you doing them done? What? 3 months back they did not see this. talking about the public. When they are not giving copies only, what the public will do? पण अशी पयलीं ग्रामसभा जाता तेन्ना आमकां एडवान्स कॉपी दिताली दिना हे फावटी कित्याक दिना आनी तुमी अशें म्हणटा एकल्याच मागीर दुदास कितें हे जे ग्रामसभा प्लस ही ज प्रेसिडेंट ऑफ चिंबल मन शेड्यूल ताका जो मेळत आमकां सगळ्या ग्रुपाक शेअर करतात तुमकां सगळ्यांक दिवपाची गरज नासली सोडून घेवचें म्हणटा ताकाय मेळोंक मागीर एकूच लक्षांत दवरा तुमी लोकांच्या मुखार मांडटा इशू एप्रूव करता आनी तांकां तुमी कॉपी दिना I personally call केल्लो 10 तारीख तुमचो नंबर लास्ट कितलो तुमचो कॉल लागून हांवें तुमकां कॉल लागा घेऊन ना घरात आणून द्यायचा ना घरात हा होय पांडू आहात नो पांडू घर नको दे रे कॉल लागो रे बिफोर मार्च बिफोर मार्च काय ना रे पुढचं बजेट केन्ना गेला पयलीं ते आमकां जाय ना ना
पोरूचे बजेट एप्रिलान पास केला ग्रामसभेत बिफोर मार्च तसे काय ना पोरूचे बजेट एप्रिलान केला आउट कसे केला ते पण एप्रिलान केला हा ते पोर्टलाईट मीटिंग अरे माझा पॉइंट तोच ना रे संदेश बजेटाला वसवत ना माझं पॉइंट तो असं तुम्ही घेऊ ना कित्याक एजंडाचे आणि सगळ्यांक घेवंक जाय अकाउंट्स बेक्रप्स मरे पोरू मोडला कितें जाय आमकां सगळ्यांक कॉपी Maka reply why you have not taken on the minutes of meeting? स्पेशल ग्रामसभे सरपंच फंडामेंटल मिस्टेक कर नका बजेट अकाउंट में स्पेशल ग्रामसभा करूंक मेळना ऑर्डिनरी आयटम मिटी सेक्रेटरी मातशें तरी सांग न्हू कितें नाका जाल्लें हा कितें काम काय ना सगळें क्लॅरिफाय करता स्पेशल ग्रामसभेक घेवंक मेळना ऑर्डिनरी आयटम दोन ऑप्शन आहा तुमकां दोन ऑप्शन हांव सजेस्ट करता तुमकां दिसताल्यार हेजेर आतां डिस्कशन करुया कितले वता टायम जाता तो जावन म्हाका प्रॉब्लेम ना नाजाल्यार हो आयटम एडजस्ट करून फुडले आमी करुया फुडल्या आयतारा तुमी ऑर्डिनरी कंटिन्यू करा म्हाका हो दोन प्रपोजल करता कित्याक आमचे सगळे अकाउंट बिकाउंट हे जाय आनी अर्जंट करून अर्जंट मिटिंगा भितर येवपा जाय तुमकां तशें करुया आता नाजाल्यार आतां डिस्कस आतां करुया डिस्कस म्हाका प्रॉब्लमूय जायना प्लस पयलीं म्हाका तें करपाक त्यांनी प्रपोज किती केला ही हो पॉइंट एजेंडा ऍडजस्ट करून पुढे आणि माहिती त्याच्या वर्षी बजेट आम्ही ऑफिस जानेवारी बजेट 22-23 ओवर्स आमचे 31 मार्च 22 आहे म्हाका कॉन्फ्युज करता इरा म्हाका 22-23 म्हणजे आता जानेवारी पर्यंत ते नाका म्हाका ते तुमच्याकडे जावचीच ना ग्रुपार काढले आम्ही ते म्हाका नाका तुमचे म्हाका 31 मार्च 22 हे जाय 31 मार्च आमचे फॉर्म हे आसा मरे फॉर्म 10 आसा मरे आता तू कित्याक डिसिजन एक्सपेंडिचर तू गाल नको तो की हांव कितें तेच म्हणटा गाल म्हणटा ग्रामसभेत असं जाल्यार तेणी सांगलें न्हू असं म्हणून तू घालना कित्याक एजेंडान कित्याक घालना प्रॉब्लेम काय येता सेक्शन 6 म्हणटा मरच्या एकूच ग्रामसभा घे एव्हरी इयर हांव म्हणटा आयसान न्यू रूल कर चिंबला पंचायतीचो एकूच ग्रामसभा घे जानेवारीन बजेट अप्रुवल चल करून जाता तुका तशें 4 ग्रामसभा कित्याक केला तर ती 4 ग्रामसभा केला ते खातीर न्हू एका हितून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एका हितून अकाउंट एका हितून डेव्हलपमेंट एका हितून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एका हितून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट एका हितून बजेट सरकार पिसवना आनी तुमी कितें करता नाका लागलें 22-23 म्हाका नाका 22 जावंक ना 21-22 तुका एक्झॅक्टली आमचे कितें थोडे चेंजीस जातले कित्याक ऑडिट जावना थोडे कितें ऑडिटेड नाका गो बाय ऑडिटेड आसा आतां ना ते दिया मगो ऑडिटेड आसा ऑडिटेड जालें तुमी धाडला मगो सरकाराकूय ते प्लेस करा आमकां न्हू आमकां जाल्यार कित्याक भिता तुमी तूं सरपंचूय नाहलो मरे तेन्ना भिवपाची गरज कित्याक खाला ते सारको सापडटलो सारको खाला सापडटलो हांव कित्याक भिता म्हाका खबर ना साडी हाचे सापडटले हाचे घरा आसा सारको सापडटलो स्टार्ट दी तू बी ना त्या हातात तू सांगता तेणे सांगले उपरांत पहिले कितें करताले क्लोजिंग बॅलन्स स्पेशल रिक्वेस्ट स्टुडंट आहे त्याका मारून आमकां आम्ही त्याका चाइल्ड डिस्कशन घ्या आणि माहिती but the child she is hungry we can wait त्याकडे जाऊ ना ते चाइल्ड विलेज चाइल्ड कमिटी 5वो अजेंडा पॉइंट आहा पळय तितून ते सजेस्ट केल्लेलें नाव सो कमिटी फॉर्म करपाक
ठेवून जा तुम्ही माझ्या इथं पहिली करत होते त्यांना घेऊन पाहिजे तुमच्या का केस बोलला बाबा लेट आहे. याच्या मागे बोलले आम्ही तिथं दाढी घातली. Village Development Committee, Child Development Committee consists of 5 members. One Panchayat member nominated by the concerned village Panchayat, girl or boy child between the age of 15 to 18 years, lady health worker, Anganwadi worker, school teacher, NGO representative can be person from the SAG, Mahila Mandal, trade union, child right group, women organization, Bal Bhavan, representative from the legal aid cell formed by the law college, lawyer guide, representative from the socio-economic disadvantaged group, Dalit, ST, SC, OBC, migrant community, differently able person, member of PTA of the school in the area. One Panchayat member. कमिटी फॉर्म केन्ना झालेली त्यांची नावं किती आहे ना ती काढता हवी आता. when you see the child that time you thought of अरे पण ती आत्ता येणार ती आत्ता येणार मरे ती. कोण टीचर ती? Teacher in charge of Union High School, 1 member. Tanvi Daktara Mulgaonkar, student of 9th standard. The Panchayat member you suggest. Lady. महिला मंडळ पण महिला मंडळ अंगणवाडी वर्कर्स, anyone? काल गेले होते काल नाव आले नाव अरे ते सांगून गेला होते का लोक किती टाइम लावतो किती टाइम लावले निर्मला प्रसाद, तन्वी, कृपा काणकोणकर, नूतन अंगणवाडी वर्कर्स आणि जया पुणेकर. चार पैसे भेटा बस मिटिंग कमिटी चाइल्ड सेकंडेड कोण झालो आलं होईना जगा. प्रपोजल घेऊ. आमचं सराव किती हा की बजेट आम्ही पास करू ना आता आणि प्रपोजल घेऊन बाकीचे आणि बाकी ग्रामसभा अर्जंट करपाचे आणि पुढल्या विकार कंटिन्यू करपाचे ऑर्डिनरी ग्रामसभा सेम आयटमाची ओनली बजेटाचे बजेट आणि ते अकाउंट बजेट डिस्कशन करूया. बजेट नो अकाउंट्साचे अकाउंट ते म्हणता ते कॉपी नसताना कसे डिस्कस करतले फॉर्म 10 आणि तुझ्या प्रपोजलाचे फॉर्म कॉपी दिगो माझं प्रपोजल बरं पण काय त्याप्रमाणे ते येऊन जाईल ना. हो अर्जंट कंटिन्यू करते नेक्स्ट एका सांगतात आहे. 2.6 बजेट आहे मला बजेट आणि ते सगळ्यांना दिवसात
ऑर्डिनरी ग्रामसभा तेच तिचा म्हादईचो इश्यू घेऊन काढला आमकां माझ्याशी घेतलं Resolution. तेच दिसा घेऊया घेतला न्हू ही ऑर्डिनरी कंटिन्यू जावन परत तुम्ही आनी स्पेशल घेतले हे आम्ही आता घेतला आमची मिटिंग घेतला No, only 5 members are required. हो इश्यू आता आमी कंटिन्यू करता संदेशाला कितें म्हणटा आमी म्हादई I feel it can be done. Because already ग्रामसभेने double ग्रामसभेने already proposal दिलो आसा. That proposal also will continue to be I am telling this. Cover it. दिवसात आमी resolution घेऊया. पूण ही आता केन्ना ती प्लीज सांगता मरे. भाजपने म्हणले मला इथे आता proposal येयलो आसा म्हादईचो न्हू. So we are not violating. We are continuing because there is no awareness. आता already त्या सरान आमकां अनिल सरान बरें एक्सप्लेन केलें. आनी हें पळय तुमी मातशें लक्ष दिया लोकांनो म्हादई इश्यू पळय आहा न्हू आतां तुवें सरान सांगल्यार आमकां इतलें खबर नासली आमी सदां नांव सुद्दां दितालो म्हादईची वेस्टर्न घाट आमकां कित्याक पडटा सरान आमकां कांय करना आमकां उदक न्हू येता आमकां प्रॉब्लेम कांय ना तुमी बारीक नजर पळयात आमच्या गांवांत आतां जायत्यो बांयो आसा 2-3 दीस न्हू ना न्हू बांयक सुद्दां सगळें उदक ना तेणी सांगलां तेन्ना बांयचें उदक खूब लेवल कमी जाल्लें आसा आनी बांय ड्राय जाल्ली आसा अशी त्या बांयक सदांच उदक आसतालें तेन्ना तो वेटलँड आनी ते म्हादईचो पळय तितलो बरो फ्लो चलतालो पूण आतां हळू तो एफेक्ट जाल्लो आसा आनी आमी पळयता आमच्या गांवांत 2-3 दीस न्हू ना सगळ्या वाड्यांनी अशी बांय आसा पूण तितून उदक नासना पूण करता कितें सगळे भांडी कॅन आनी कितें गाडयो घेवन खंय बांय आसा तिका उदक आसा थंय वता आतां उदाहरण आमच्या वाड्यार सरपंचा गोगात व्हडाची बांय म्हण आसा तिका बरें लेवल आसता पूण पयलीं सारकें ना पूण आसता उदक आनी थंय सामकी लोकांची गर्दी पडटा खंयचे कितें म्हणटा ह्या इंदिरानगरचे गांवांचे ह्या सायडीन थंय उदका येता कित्याक ती बांय मातशी डेप्थ आहा म्हणून तिका उदक आसता ती पूण बाकीचे जाय कित्याक जाता कितें जाता ऑलरेडी आमी हो परिणाम भोगता इनडायरेक्टली दुसरी नुवाचें उदक आमी पळयता आमी न्हू येता आमी घेता नुवाचें उदक आमकां जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1 वर येता नाजाल्यार 1-2 वर तेच्या वयर येयना आनी केन्ना ना केन्ना तें ऑब्स्ट्रक्शन बंद आसता आनी कंप्लेन जाता पंचायती रेजोल्युशनाक गेल्यार जायते इश्यू मांडलेले आसा हें जालें न्हवाचें हेजेर मातसो विचार करा न्हवाचें उदक येता खंयसून हें येता खंय ओपा प्लांट पळय आहा न्हू थंयसून आनी तो ओपा प्लांट म्हणल्यार ती खांडेपार नदी पळय ती सायडान म्हणला न्हू इट इज बिकॉज ऑफ दॅट खांडेपार नदी आनी तेणी सांगला त्या प्रमाणे देर आर वेरियस जायती नदी आहा तिका एफेक्ट जातलो तितून आमची खांडेपार नदी तिवूय जातली खांडेपार नदीचो जर फ्लो आनी कमी जालो न्हू आनी उदक तर आमकां न्हवाचें एफेक्ट जातलें न्हू डेफिनेटली देर इज नो डावट थंय तें न्हंयकूच उदक ना जाल्यार आमकां रेगुलर उदक कशें मेळटलें आनी आमचे बांय पळय आतां ती थोडे आतां खूब वाड्यांनी आमच्या बांय आहा ती ऑलरेडी ड्राय जाल्ली आहा थोडे 1-2 आहा तांकां सुद्दां पडतो बसतो आनीक जर म्हादईचें उदक डायवर्ट केलें जाल्यार सो आमी अशें चिंतूंक जायना की आमकां कित्याक म्हणून ही आतां मुद्दम आमी फुडल्या कित्याक आतां सरान सांगला त्या प्रमाणे आमी मातशें आनी कोणा कडेन एक्सपर्टाक जाय जाल्यार तेकाय तुमकां आपयता मातशें आनी थोडक्यान कोंकणीन बरें पाहिजे आनी हितून कितें आहा कोणाक ब्लेम ना कोणाक क्रिटिसायज करपाक स्वता गव्हर्मेंट सरकारान म्हटलेलें आहा ग्रामसभेनी जो ठराव घेवचो आनी आमी केंद्राक धाडचो ताकी सरकाराक कळपाक जाय गोंयचे लोक कितले हेजेर सामके अवलंबून आहा ते सो पंचायतीकूय सांगता तुमी हितून मातशें फुडाकार घे त्या बद्दल लोकांक अवेरनेस करात बाकीचे एनजीओ आमी एनजीओ आसात तुमी लोकूय आसात आमच्या आमी तर जरी डिफरन्स आहा न्हू हे मातशें सायडीक दवरात तो डिफरन्स आसता आनी ते केन्ना काबार जावंक जायना पूण हेजेर सगळे एकवटान आमी आमकां तेंको दाखोवया फुडल्या काळांत घेता तेन्ना आमी एक गाडी भोंवड्या बरें अवेरनेसाक गाडी भोंवड्या तुमी स्पेशलिस्ट कोण जबाबदारी घेता हाडपाक आयज असो हाडलो आमी पळय तो सांगता आमी आसा आमी कोंकणीन कोण सांगता तेका आनी ओनली ब्लेम आनी हें करपाक येना अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल हें आमी पब्लिकाक लागून करता आनी ही कितें आहा सपोज चड लोक जाले न्हू हिंगा पळय फर्स्ट ग्रामसभा जाल्यार लोक ओवरक्रावड जालो बसपाक सुद्दां रावपाक मेळनासलें ही ग्रामसभा आसा आनीक मातशें ओपन स्पेजीन तुमी तूं आजिलो तेजे ऑपोजीट जागा भरपूर आहा थंय घेत जाल्यार आनीक बरो जातलो कित्याक अशें अवेरनेस एक दीस जर घेतले आनी म्हादई इशू म्हटल्यार आमकां अशें एक्सपर्ट येतलो आमी ट्राय करता सर राजन केरकराकूय मातसो इन्वायट करपाक म्हणजे शेड्यूल घेवया ना वील ट्राय शेड्यूल नाल्यार आनीक दुसरे साहेब आसा तांकांय ते येताले आनी बरें आनी लोक येतलो तेवूय दृश्टीन मातशें तुमी पळयात थंय घेवंक मेळटा जाल्यार पूण मातशी लोकांची वेवस्था जाता तुमचे लोक सारके भायर उबे रावन आनी कोण हे कोण वेवस्थीत बसोन ते सारको फूल लोकांक मेळटा आमी फक्त स्टेजीस ते आयडी करपाक आनी जाता इतले हांगा स्पेस आहा फाटल्यान लोक
कित्याक लोक अशे घेवन तिका भायर रावन आमी हेच सकयल घाले बाकीच्या लोकांक वयर फुडें रावपाची स्थिती कित्याक मागीर दिसता न्हू गेल्ले म्हणून हांव कितें म्हणटा आमी हो प्लस तो येयलो न्हू आमी हे सकयल घालया हे टेबल सकयल घालया कॉन्स्टिट्यूशनान सर्टिफिकेशन वयल्यान अजय आयकला मरे म्हादईचें बजेटाचे कोणाक प्रपोजल सेकंडरी येतो सध्या ना रेजोल्युशन बरोवंक जाय न्हू नेक्स्ट वीक बजेटाचे नेक्स्ट ग्रामसभा म्हणजे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे डिस्कशन जाय दोनूच पॉयंट घ्या मरे बाकीचे आता कितें म्हादई आनी अकाउंटल माझे आणि बजेट नेक्स्ट संडे फॉर्म 10 मात तुम्ही प्लेस करा आता करता फॉर्म 10 आता प्लेस करता प्रपोजल घेता ग्रामसभेचे पहिले आहा धनंजय कुकळकर Gram Sabha proposal to be held on 12 to 23 for Indian liquor wine shop. I intend to start the sale of Indian liquor and wine in the shop adjoining my house. That is for my livelihood, as the present income of mine is not sufficient to look after me and my family. I have sufficient precaution that my business is not in the immediate vicinity of temple, church, mosque, school, etc. I am on request yourself to give the necessary concern and permission to me. Dhananjay. प्रपोजल घातलेला वाटच्याचो ते माझ्या खातीर आमच्या गांवच्या लोकांक जाय माझ्या खातीर आमच्या गांवच्या लोकांक जाय राव ए कोणाक जाय रे गावच्या खातीर जाय म्हणटा काय गांवच्या खातीर जाय कोणाक जाय गांवच्यांक पयलीं आमचो रेजोल्युशन कितें आसा वाचून हांवें प्रपोजल घातला वान स्टोराचो ते म्हाज्या खातीर आमच्या गांवच्या लोकांक जाय पहिले तर सरपंच म्हाका जाणा जावंक जाय हेजे वयर आमी एक रेगुलेशन जे मिनसान म्हाका खबर आसली की जे आदले बॉडीन रेजोल्युशन घेतलेले की हांगा बार एंड रेस्टॉरंट नाका आनी वायन स्टोरी नाका म्हणून हे रेजोल्युशन घेतलें म्हाका खबर आसा कारण कितें तेजें आमी कारण कित्याक म्हणजे- रेजोल्युशन घेतला हे पळय जे कोणे दिसता तुका आसा आतां जे प्रेझेंट आसा तेजे चड आसा आनी भुरग्यांक त्रास जावपाक नाका कांय फॅमिली हेजे सफर जाता कित्याक जी आसा ती तेजी मेंटेन करची म्हणून आनी हेजे वाडोवपाक नाका म्हणून हेजे रेजोल्युशन घेतलेले तर आमचो ठराव इतलो आसलो तेन्ना त्या ग्रामसभेक आनी हो प्रपोजल तेजो आदलो सरपंच सांगलो पळय तेन्नाच होतो आफ्टर दॅट कितले प्रपोजल येयलेले वायन स्टोराक एकूय येवना फर्स्ट प्रपोजल फर्स्ट प्रपोजल आनी कांयच येवना येयले आमचे फोर्टनायट मिटिंगे घेताले रिजेक्ट केला आमी रिजेक्ट केल्ले आमी तेजेर व्हेरी गुड रिजेक्ट केले जाल्यार एजो प्रपोजल तुमी कसो ग्रामसभेक यो म्हण सांगले पळय कोण येवचो म्हणटा आतां ऑर्डिनरी तो आमचो स्पेशल ग्राम जे आमचे फोर्टनायट मिटिंगे तो सदांच तेजो प्रपोजल आसतालो ताका आमी सांगलें कितें की तो तूं घालता पळय हे आमी बंद करूंक ना हे गांवकारांनी बंद केला म्हणून आमी ताका एक्सप्लेन केल्ले ताका दिसतालें कितें आमी मुद्दम करता काय म्हणजे आमी ताका मुद्दम लायसन दिना ताका कशें दिसतालें पूण ताका कितें सांग तुका जर दिसता हे गांवकाराचें डिसिजन न्हय की आमी करून तुका लायसन दिवंक शकना ताका आमी एक्सप्लेन केल्लें ताका तो येवन परतून सांगतालो पूण ताका सांगलें तुका जर दिसता जाल्यार सगळे ग्रामसभेक म्हणजे क्वेश्चन कोणाक जाय जाल्यार तेजेर डिसिजन घेवया न्हू कोणाक जाय जाल्यार नाका ग्रामसभेचे लोकांक आपल्याच्या भुरग्यांक
सोरो पिवन पाड झालेले जाय वय गो तेच आता तुका सांगता मगो आता तेच तुका सांगता आता त्यांनी प्रपोजल घालतो प्रपोजल तुका मांडला मगो आता तू सांग आता त्यांनी सांगला की आता लोकांक नाका लोकांक कळटल ना नॉट बी गिवन एनी एनओसी आम्ही किती मूर्ख जाऊ ना आम्ही आवयो आणि आम्ही किती आवयो बघता ते आम्ही जाणा कोणाच्या तुमची महिला मंडळ कोण नाही ना तू तेच हा ऍक्च्युली हे महिलांनी उलोवंक जाय आसले कित्याक कांयच त्रास तेंकां तेंचे घोव सोरोप येता तेंचे घराचे दिसवड जाता आनी हुंयचोच सिटीजन म्हाका जाणा सांगता हुंयचो विलेजराक हे वायन स्टोर जाय आता पयली ना लोकांक खबर नासलो न्हू आता लोकांक गांवकारांक कळलें न्हू आता लेटर प्रपोजल धनंजय कुंकलकर हांव प्रपोजल घातला आता लोकांक कळलें न्हू आता हेजेर डिस्कशन करुया की कोणाक जाय जाल्यार नाका जाल्यार नाका तुमकां वायन स्टोर जाय म्हणून कोणे सांगता म्हणटा गांवच्या लोकांक जाय म्हणटा तो प्रपोजल तो होय तो सांगता आपल्याक न्हू कोणाक जाय ते वोटींग करा म्हणून नाका ते करा म्हाका तशें न्हू तो सांगता गांवच्या लोकांन हो प्रपोज केला वायन स्टोर जाय म्हणून वाचतो तेका लागून हांव उलयलां ऍड्रेस कोणे गेला तो ते धाडला कॉम्प्युटर ऍड्रेस तेका वाचोनी रे वाडयता गांवच्या लोकांचे कशें म्हणटा तुजे ऍड्रेस गांवच्या प्रपोजल ऑफ वायन स्टोर कोंकणीन सांग रे वायन स्टोराच्या खातीर हांवें हें केलें तें म्हाज्या खातीर न्हू गांवच्या लोकांक जाय गांवच्या लोकांनी तुका सांगला तांकां पिवंक सोरो जाय गांवच्या लोकांचें काय बरयलें तुवें सांगतलो तूं बरें चिंबला आतां जितले मडके घेता ते मडके बंद कर ते मडके बंद करूंक जायना मडके शेवना मडके बाबा आना हाका म्हाका तोंड दिवं नाका आमी बोर्ड मिटिंगेत परत घेता आनी मागीर मडके कित्याक जाय जाल्यार नाका नाका जाल्यार डायरेक्ट तेकाय पावपाक जाय की गांवकारांक जाय काय नाका ते आतां काबार करता मिटींग बीन नाका बाबा जायना ते आता आमी घेता की जाय ना तांकां काय कळपाक जाय एक परमिशन दिले 26 आणि हा फाटल्यान आता प्रपोज सेकंड डे कोण करतोय का What is detail? what decision body Lead them. खूप हेज्याक पयलीं तुका खबर आसा सांगता पळय ते त्या फाटले बॉडी लागून आले ताका सांगलेले आनी त्यातले ताका सांगलेले हांवें लागून एक्सप्लेन केल्ले तो कित्याक म्हणटा की ताका जर दिसले हांवें ताका तुका दिसता हांवें ताका सांगलें गांवकारांनी बंद केला हें ताका सांगलें आनी आमी पंचायत डिसिजन घेवंक शकना हेची तुमची फोर्टनायट मिटींग अप्रुवल दिवंक ताका शकना न्हू सरपंच जे तो एक मिनिट फुडलो उलय सांग रात्री एक सरपंच तो आपल्या फुडल्या खातीर कितें करूंक शकता न्हू तेका एक ना दॅट इज नॉट ताका तुजें सजेशन नाका सजेशन नाका सांग जाय काय नाका काबार आनंद बाबा सेकंड कोण सांगता सेकंड डे सांगा न्हू बेगी कोण प्रपोज कोण आना कसं अरे प्रपोजल तेजो आना कसं प्रपोज करू शकता पिशे पण रिजेक्टेड रे आना रिजेक्शन जाय म्हणा मग प्रपोजल तेजो न्हू आना कसं प्रपोजल नासले कन्सिडर इन फोर्टनाइट मीटिंग म्हणून मार आनी सेकंड डे कोण करता हांगा पडटा सेकंड गुरुदास शिरोडकर नेक्स्ट मिटिंगेक तुझे प्रपोजल हे जातले अजय कोलकर
to place and discuss before the Gram Sabha utilization certificate in respect of development work undertaken by the Panchayat from the grants in aid or Panchayat fund for the financial year 21-22 and from April 22. Certified that 6,21,00,000 member salary सगळे युटिलाइज झाला ऑलरेडी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट धाडला 4,25,000 मॅचिंग ग्रांट सँक्शन झालेले ऑलरेडी युटिलाइज झाला सर्टिफिकेट धाडला 14 फायनान्स 14 फायनान्स 87 lakh 6,887 त्याचे बॅलन्स उरलेले 1,95,115 धाडला मागीर ते 1,17,95,000 ऑलरेडी युटिलाइज झाला ते युटिलायझेशन ऑलरेडी धाडला सेकंडेड म्हणून ना हे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आहे त्यावेळी तुम्ही प्लेस करून जा आमच्या पुढे आता येऊ सेक्शन 6 भरलेला आहे ऑलरेडी ऐकता ना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणले की ते तुझे फंड केला पळय तो डेव्हलपमेंट किती किती काम केला खंयसर युटिलायज केला ते तुम्ही आमच्या मुखार मांडपाक जाय आता म्हाका प्रपोजल आनी कितें तुमकां कितें घातला ते तुमी ते घालूंकूच ना नोटिसीन तुमचे नासले सो हांवें ते तुमकां निदर्शनाक हाडला की तुमी हे घालूंक जाय म्हणून आता तुवें रीड केला ते म्हणजे सगळे जितलो ग्रांट केलो तितलो युटिलायज सर्टिफिकेट धाडला तुमी काय कितें पेंडींग आहा तुमच्यो 21-22 जो ग्रांट्स येयल्लो पळय तो सगळो युटिलायज जाला 14 फायनान्स मॅचिंग ग्रांट्स मेंबर सर्टिफिकेट धाडला धाडला न्हू हे जितले तुका सांगला मेन्शन केला अमाउंट तेचे सगळे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ नेचर ऑफ वर्क आहा कितें तर म्हाका मातशी कॉपी जाय सोमार येता पैसे दिवं नाका पैसे दिवं नाका ना त्या ना हे तुम्ही एजेंडान घालूंक जाय खंयचीच पंचायत घालना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सो आतां तुमी फुडली कितें कामां करतली पळय ते आमकां युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जाय रेडी बरोवन घ्या पंचायती सांगला पयशे खंयची कामां तुमी करतली आतां 6 म्हयन्याक कितें केलां म्हाका खबर ना तेजे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसता एवढी ग्रामसभेक दिवपाक जाय तुमी आतां बजेट कशें दिला तेजे सर्टिफिकेट दिवपाक जाय सो हे कोण दिना म्हणून हांवें प्रपोजल घातलो अविनाश ग्राम सभा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही तुझ्या ग्राम सभेक प्लेस जातले त्याच्या वर्क जातले हो हे हांव म्हणना सेक्शन 6 ऑफ पंचायत आनी कितें आहा बरोवपाचें हितून ना हे तुमी एवरी इयर करपाक जाय पंचायत ग्राम सभेक एप्रिलान जाल्यार एप्रिलून करा मॅडम व्हिडिओ टू ऑब्झर्व येयला मॅडम हा मॅडम हा पुस्तक हे नोट डाऊन करा म्हाका यादूच ना मेजर व्हायलेशन ऑफ सेक्शन 6 आसा पळय एज पर त्या पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट प्लेस करूंक ना 22 बरोवं ना आनी ग्रामसभा एडजंट जाला म्हणून सकयल बरोवपाक वॉन्ट ऑफ कोरम नाका म्हाका वॉन्ट ऑफ कोरम नाका अर्दे न्हू सकयल लागतात वेदर ग्रामसभा वील बी एडजंट येस आणि वयर आसता तो रिपोर्टार एक वेदर ग्रामसभा एडजंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम येस हां सकयल येस येतले म्हाका तुजो रिपोर्ट जाय हटे मागतलो हांव हय आनी सेक्शन हे बरें ब्रॅकेटांची सेक्शन 6 मेजर वायलेशन केल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिपोर्ट करना सरपंच प्लेस युटिलायझेशन सर्टिफिकेट करिना ना विचार पाहिजे करा किती सेक्शन 6 हा ऑलरेडी मेन्शन कशी ग्रामसभा ते प्रॉपर्टी हां बरोबर आणि एडजंट झाले ते घालून ते घाल तुम्ही बजेट आणि येऊ बरें की मिनिट सेक्रेटरी सारखे बरे ना तेवू बरे आम्ही ते बरयला म्हण तेवू बरे ऑब्झर्वर काम या हांव तुझ्या फाटी लागतलो आरटीआय मागतलो आणि ऑल ओव्हर गोवा ऑब्झर्वरचे आम्ही आरटीआय मेळला म्हणून आता ऑब्झर्वर येयला गेले का येयल्लो ऑब्झर्वर मेन्शन बी के वेलकम बी करिना सांगना काय आमकां इतले दीस आमी वायलेशन आसले तिका मेन्शन करूंक मेळटा ती रिपोर्ट दिता मागीर बाबा बरें ओके ओके वयर बसपाची मॅडम 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 ऐकू दे तू आता येते
येणारे आवाज काय ना to revoke the trade license NOC issued to casino operated at a DoubleTree by Hilton Hotel managed by Goldfish Resort Private Limited and not to renew the same until the previous demand conditions are fulfilled. रेजोल्युशन वाचता प्रिंट हाडून कितें लायट ना प्रिंटर चलना घरा सो मागीर तुमकां हांवें मेल करता सो सेम तुमी मागीर वोटिंगेक घालता तुमकां कितें सांगा मगो after discussion the Gram Sabha to pass the following resolution. The Gram Sabha unanimously resolved to revoke the license issued to casino operated by Goldfinch Resort Private Limited in DoubleTree or Hotel DoubleTree by Hilton on the following grounds: failure to provide jobs to Chimbel locals as per the resolution approved by the Panchayat body meeting for issuance of the license to opposite casino, no provision for CSR funds as agreed by the company, violation of the earlier resolution of the Gram Sabha. या 3 पॉइंट घातला फॉर्म करून तुमकां दिला टाइप करून एक्झॅक्ट म्हाका जाय. The Gram Sabha further resolved that no license will be renewed or issued to the aforesaid casino in the next financial year or subsequent years. म्हणजे फुडले जे एप्रिलान परत येतले लायसन्स ते रिन्यूअला घेतले तेवूय रिन्यू करपाचे ना फुडल्या वर्साचे करपाचे ना. The Gram Sabha further resolved that Panchayat to write to all the authorities for revocation about the revocation of the licenses issued to the aforesaid casino. म्हणजे टुरिजमाक धाडपाक जाय आनी खंयच्यो खंयच्यो मिनिस्ट्री चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक धाडपाचे हे रेजोल्युशन आसा. तर तुमकां कितें रिवोक करपाचें काय ते तुमी हांव प्रपोजल म्हाजो फुडां यू कॅन पुट फॉर वोट्स पण तुका जाल्यार वोटिंगेक घाल आमकां सगळ्यांक रिवोक रिवोक जाय रिवोक करूं जाय मरे रिन्यूअल आता जेणे जे हाडला पळय एज्युकेशन ते जॉबाचे घेवन ते आमी तेका कांय धाडूंक ना. वोटिंगेक घाल 3 महिना लागतले आनी डिसिजन घेवप रिवोक म्हणून घाल मॅडम. रिवोक आणि जे आता तूं म्हाका प्रपोजल आता तो फुडले आता आमी फुलफील करून जे आमी तेका डिमांड केल्लो तो जे ना हांव उलयतां अशें कितें जाणा आमकां आतां जॉब्साचे बीन आसले पळय थोडे गोंयची कांय कोणें करस्पॉन्डन्स करूंक ना किंवा डिमांडूय करूंक ना. हांव कितें म्हणटा आतां विदीन 3 मंथ्स परत ग्राम सभा आसतली आतां रिवोक करच्या पेक्षा ते एका ठराव घेया न्हू. तुमी हांव पळय स्टडी करून येयला सारकें रिवोकेशन मरे डिफरंट. आता रिवोकेशन म्हणजे तुझं लायसन्स चालू असा त्याका तो आताच बंद करता कितें तरी ग्राम सभेत डिसायड केला आणि रिन्युअल ना करप ते डिफरंट. तेवूय कर म्हणटा आनी हेवूय कर तो रिन्युअलाक येवं न्ही तेका तेकाय कळ्ळें न्ही न्हू आमचो सरपंच हे न्हू म्हणून कितें परत परत कितली लेटरां करपाची रे इन्सल्ट करता मरे तुका तो. ग्राम सभा डिसिजन तूं तुजेर कित्याक घेता. ग्राम सभा सेपरेट बॉडी आर्टिकल 226 कितें आहा तो सेपरेट बॉडी पंचायत बॉडी तुमची सेपरेट बॉडी. आमी आयज प्रपोजल घालताय की तेचेर लायसन्स रिवोक जावपाक जाय सिंपल. तुका जाय तू वोटिंग पोस्टल बॅलेट कर शो ऑफ हँड्स कर म्हाका काय ना रिजल्ट जाता रिजल्ट जावन कळटलें कोणाक राय कसिनो जाय आनी कोण ना तो तू घालता घाल प्रपोजल यू हॅव एवरी रायट. हांव सांगता म्हण आयकपाचें ना म्हाजो प्रपोजल. पळय कितें आहा जे आयज तो लोकांचे गाडयो चलता आमचे आतां कितके आमचे गाडयो चलयता अरे रिवोक जावन आतां 8 महिने इल्लिगल चलताले कसिनो तरी पूण गाडयो चलताले ते. तूं फुडले घालून हांव कितें म्हणटा आतां तूं रिवोक म्हणटा आतां तो फुडलो येतलो पळय मार्च रिन्युअल करता तेजेर आमी फुडलो जो आमचो प्रपोजल आतां मांडला तूं कामाक दिवपाचे आहा जे आमचे डिमांड केल्ले ते घेवया म्हणटा ना काडलेले काजू नाही करूया ताका लास्ट डे आता लास्ट डे केन्ना गेल्या तुम्ही तेच ग्रामसभेक सांगलेले मरे गेले ग्रामसभेक तेच सांगले न्हू आणि गाडी कसिनो चलना रॉंग आहा तुमचे रॉंग आहा डबल ट्रिक करता. हांव हॉटेलाच्या अगेन्स्ट ना हॉटेलान चलो कितें हॉटेल कसिनो कसिनो तो काडेले कसिनो आहा पळय तेच्या बद्दल आमकां हॉटेलाचे काय कितले रूम करा कितले घ्या काम कितले तेजेर रेजोल्युशन नाच तशें 80% घेवपाक जाय म्हणून म्हाका हॉटेलाचे काय पडले ना कितले रूम आहा कितले आहा काडेले कसिनो व्हडलो बोर्ड मारला पळय तुमी एडवर्टायझिंग टॅक्स घेता काय म्हाका काय खबर ना तो कोण वो काडेले काय खबर ना आमकां. तो कसिनो ऑपरेटेड बाय ते लायसन्स कसं दिला तुम्ही कसिनो ऑपरेटेड बाय यो गोल्डफिश रिसॉर्ट हा बेंगलोरची कंपनी व्हडली सामकी तुमकां नाचयता ती कित्याक ना काडेली कोण म्हाका समजत ना काडेली कोण तो कित्याक भिता तुमी. ग्राम सभेचें रेजोल्युशन म्हाजो प्रपोजल आहा यू आर फ्री टू पुट फॉर वोट शो फ्रेंड्स शो फ्रेंड्स कन्फ्युजन आहा पोस्टल बॅलेट कर पोस्टल बॅलेट करूया आता म्हाजेच आयकपाक जाय म्हणे काय ना सेकंड कर अगोदर सेकंड दी चालेल कोणाक कितें उलोवपाक जाय उलया. हॉटेलांनी कसिनो भितर तुम्ही कन्फ्यूज आहा म्हाका दिसता तुम्ही हॉटेल सेपरेट न्हू ते कन्फ्यूज आहा न्हू सरपंच कन्फ्यूज आहा म्हाका दिसता. हॉटेल थंय चल कॅजिनो थंय चलता ना ना रे बाबा हॉटेल पयलींचें ना न्हू
हॉटेल सेपरेट कसिनो सेपरेट रे Hotel is different and casino is different. पय पय सरपंच हांव तुका सांगता पय सरपंच तू कन्फ्यूज झाला मातसो शिकचो पडतो पय 2019 हॉटेल पयलींच्यान आसा डबल ट्री जागो घेतलो तेंच्यांनी बायले हे केले आनी फ्रँचायजी आहा तेंची ती कॅम्ब्रिजाची ती चलता 2019 आनी 20 मागीर कसिनो येयलो मदींच कळ्ळें न्हू हॉटेलान ते भाड्याक घेतला कितें घेतला रूम घेतला ते म्हाका कांयच खबर ना आतां फॉर एक्झाम्पल पय हे मॅरियट हॉटेल आहा मॅरियट इज ओन बाय कोण साळगांवकर मग थंयसर कसिनो आहा गोवन कार्निवाल हेजो मिनींग न्हू गोवन कार्निवाल आमी बंद करता म्हणजे हॉटेल फूल मॅरियट बंद जातले तशें ना आमी तो काडलेली कसिनो आहा पळय तेच्या ऑपोजीट ते तुमी रेजोल्युशनूच पास तशें केला एकूच काम चंद्रकांत कुंभलकान बरें केल्लें की 80% तीन रेजोल्युशन घातलेले तेच्या आदाराचेर आमी बंद करता अच्छा कन्फर्म कॅडिलॅक चलयता कॅसिनो बोर्ड कडिले पण बोर्ड मारले पैसे घेईना बोर्ड मारला ना बोर्ड मला पैसे घेईना तुमचे ते ना ते दुसरो इशू डायवर्ट कसिनो इज ऑपरेटेड बाय हॉटेलाचे लायसन्स त्याकडे आहा न्हू गोल्ड फील्ड ना ना अच्छा हेजेर क्लिअरन्स घेऊया आम्ही गोल्ड फील्डर गेलो सारखे मॅडम लायसन्स गोल्ड फील्ड दिला मागीर कितें दिला आनी Cadillac कसिनो चलयता. पळय कसिनो ऑपरेटेड बाय मॅनेज बाय गोल्ड फील्ड तशें बरयला बोर्ड हा हे न्हू काडली का तो कळटा मरे म्हणजे कितें कितें म्हणजे तुमी कोणाक दुसऱ्याकूच दिला गोल्ड फिनच्याक तो चलयना कसिनो आनी काडले दुसरोच आहा तो हे बंद जावपाक आमी कसिनोचे They may be giving a subcontract to the हय Catholic. ते आमकां लागना न्हू ते आमकां ते लागना but what happened main issue 80% job केबल कराक जाय म्हणले जाय 80% इज हॉटेल साइड हा दोनूच दिल्या म्हणल्यार म्हाका दिसना प्रवीण भाऊ तूं इतलो झगडलो तुजो व्हिडिओ सगळे व्हायरल आहा आणि तू झगडटालो आणि आता ते भुरग्यांक हांगा मरे सगळे पादेश जॉब ना काय ना तुम्ही मरे जॉब घेऊन जाय मरे तेंका ते तुम्ही उगीच बसला कित्याक नाही तुमकां कितें भितर आपयता बसपाक आपयता काय घेवपाक आपयता काय फी दिल्या खुर्ची चेंज जाला हो प्रवीण भाऊ त्या टायमार आमच्या वांगडा झगडटालो मेलेबान चेंज जाता पळय न्हू विजय म्हणटा तो सारको आमी हांगा आरे आयकून घे बाबा आमी कितके भुरगे जाय न्हू हांव खरें सांगता दे मरे दी माझ्याकडे नावा दी नावा दी ए नाव ग्रामसभेक सांगता नावा दी कितकी जे नावा दी हा नावा दी हा नावा दी तुमकां केस अजूनही म्हणतो we have a legal stand on this आणि त्याका दिला काय तुमचं स्टँड अरे तुमचं काय स्टँड ना कित्याक सांग तुम्ही ते ग्रामसभेचं रेजोल्युशन सुपरसीड केला पळय ते रॉंग ते चॅलेंज कित्याक करूंक ना तुवें सरपंचान बरे एश्युरन्स दिलेले आमकां ते होप आसलो म्हाका ते चॅलेंज करूंक मेळटा ऑलरेडी आमी रिवोक केलें लायसन्स तुमी सुपरसीड केला ग्रामसभेचें रेजोल्युशन तुमगेर बायंडींग आसा ते कायद्यान बरयलें आमी सांगता ते तुमी करपाक जाय तुमच्या पावरान आमी इंटरफियर करना तुमकां जाल्यार तुमी पोर्टनाटीक घ्या म्हाका काय प्रॉब्लेम ना म्हाका ग्रामसभेचें हें डिसिजन हांव धाडटा तेजेर तुका प्रपोज बाय अरे हॉटेल तेच बाबा ना हॉटेलान दे मरे कसिनो सेपरेट ते थिंग कन्फ्यूज आहा न्हू ती अजून ती सरपंच म्हाका कन्फ्यूज आहा तुमचो वेळ सांगा तुम्ही कितें आहा तुमचो ना तुम्ही सांगा म्हणटा नाव दी मरे दिली इतके दी नंबर कोणूच ना म्हणा कोण कोणाक जाय कसिनो सांगचे मातशें ते कन्फ्युजन आहा कोणाक जाय म्हणटा कोणाक जाय कन्फ्युजन नाका मरे सगळ्यांक पास कर जालें फुडल्यान आनी तुजेर येना सरपंच हे ग्रामसभेचें डिसिजन आमी सेपरेट बॉडी तुमी सेपरेट बॉडी फाल्यां तुमची फोर्टनायट घ्या आनी तुमी तुमकां दिया येता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आमचो डिसिजन परत परत म्हाका ते डिसिजन ट्रॅक करपाचें ना आनी सेकंडेड बाय अविनाश शिरवयकर तुका आतां ईमेल करता Next proposal, there is to place and discuss administrative report for the financial year 31st March 2020. सांगला ना आमी तर ते discuss करता सांगा आम्ही. अहो ते धाकटे डिस्कस कोणाक काय
कोणाक काय कळची ना कॉपी मार द्या सगळं कॉपी कलेक्ट करा पंचायतीन. हो ओके इंडिव्हिज्युअल आम्ही कोणाक ग्रुपात घालता ना तो ग्रुप हा Mike. To place and discuss the development work carried out by the panchayat from the date of last Gram Sabha till the issuing Gram Sabha. मॅडम ते 3 महिन्याचं किती काम केलं ते सांग ना आमका. ती प्रपोजला धाडलेली आहा ऑलरेडी झेडपी. हा ती फुडल्या विकान लगून स्टार्ट जातली. बोल ती सांग नी लोकांक सांगावं जाय ना. सांगता बरं लोक ती ना म्हणत. Taken up the work of replacement of the checkers tires to pavers surrounding Sateri Devasthan Shire. Work of laying of pavers of existing pathway from the Ganda store to Girish Madokar house and Gaurabad. Work construction of the road from Milind Bodke house to Girish Madokar house, Gaurabad. To discuss on illegal. Second point, to discuss on illegal construction within the jurisdiction of VP Chimbel. ते मी काय नंबर दिला पळय आता ते घर इल्लीगल घराक डेमोलिशन असताना सो तुम्ही ते का फाटल्या तुम्ही कोड हेनी दिलेले मिशन आलो पळय त्यांना ते तुम्ही फाटल्याचा रिवोक करता सांगले किती गेला ते इल्लीगल घर रे पुढे ते फाटल्या ना ते जिकडे आते घरची फाटल्या ना ते ही चार्ज आता गेली नो फाटल्या ना ते होई राहते लास्ट फिबरा ताका कनेक्शनूय दिलें लायटीचें आनी नंबरूय दिलो हे कोर्टान चलता कोर्टात जाल्यार दिले आणि आम्ही कोण आमचा कोण हात घालायला ना म्हणता ते चलतात म्हणजे अभि तेजेर ते तूं म्हणटा पळय न्हू तेजेर आमी एडवोकेटाक आमी विचारून ते फुडले प्रोसिजर करतलो की धाडलेले आमी एडवोकेटाक ते तूं म्हणटा पळय आमी आयको आमी जावच्या पयलीं ती तुमी म्हणटालो इल्लीगल ताका नंबर दिला म्हणटालो पळय इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केला म्हणटा तेजेर आमी आमच्या एडवोकेटाक तू गेल्या जाल्यार रिवो कोर्टार सांगलेले न्हू ते फाटी कितले ग्राम सभेक तेजे म्हाका एकूच सांग आता तेका ऑलरेडी तुमचे ॲडव्होकेट तेका ते आता 30 लाखांचे गळ बांधला होता ऐकून मातसो घ्या 30 लाखांचे गळ बांधला इल्लीगल काय ना तेका सेटबॅक कितें प्रोविजन कांयच ना लायसन कांयच ना आता कितें तेन्ना आनी तेका मागीर डीओपीन स्टे ऑर्डर दिली आता स्टे मागीर ती फुडें वाडत गेली कित्याक हेंचो सेक्रेटरी ॲडव्होकेट कितें करता पर्सनल हियरिंगाक म्हणटा वाडत गेली मागीर अंकलान इंटरव्यूनिंग एप्लिकेशन घातलें की आपूण पार्टी जालो सो आता कितें जालें जितले व्हडले घर ते कितें जालें जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर येयलो पळय तेणी कितें केलें इमर्जन्सी हावज नंबर तो HN तो दिलो तेका तो दिलो उदकाचें कनेक्शन दिलें आनी लायटीचें कनेक्शन दिलें तेका ऑलरेडी आनी तेणी लास्ट स्टेटमेंट जेन्ना आमचो एडवोकेट एपियर जालो लास्ट स्टेटमेंट कितें दिलें देर विल बी नो स्ट्रक्चरल चेंजीस इन द हे तेणी कोण तो नांव कितें ऑलरेडी दिलें ना तेणी स्टेटमेंट दिलें की आपूण काय नवे काय करची ना कोर्टान स्टेटमेंट आनी आतां तो करूंक लागला सो आमचो एडवोकेट करता कितें तें म्हाका कळना कित्याक ही आतां दोन वर्सां जाली केस चलता तेन्ना म्हणल्यार डेमोलिश जावंक जायली सो सरपंच फायंड आउट कर वेदर एडवोकेट तो तुमी आतां 2 लाख 2.5 लाख कितें दिता म्हणटा न्हू एडवोकेट फीज तो हियरिंगाक वयता काय ना ते फायंड आउट कर कित्याक सांग सेक्रेटरीची ऑर्डर आहा डेमोलिशन ऑर्डर आहा तेका तेणी स्टे हाडला सो ती वाडत कशी वयता तेंच म्हाका कळना स्टे चॅलेंज न्हू गो तेणी स्टे हाडला सो ती वाडत वयता आनी आतां सेक्रेटरी म्हाका एकूच सांग सब ज्युडिस मॅटर आसतना तेका कोर्टान आसतना तेका HN नंबर दिवपाक मेळटा इलिगलाक हावजेकूच ते नंबर दिता HN ही इज नॉट अ लिगल हे तेका फकत उदक आनी इलिगल जालें मात ते सब ज्युडिस कोर्टान आहा न्हू
तसे गाईडलाईन्स काय ना त्याच्यावर ओनली इलिगल ओनली फॉर इलिगल कन्स्ट्रक्शन सर्क्युलरप्रमाणे त्याच्यावर गाईडलाईन्स काय ना. तर त्यांनी आता ऍप्लिकेशन केलं आपल्या घर इलिगल लाईटीचे कनेक्शन दे हाऊस नंबर दे उदकाचे. तर हे ऍप्लिकेशन तुम्ही कोर्टान प्लेस केले आमच्या ऍडव्होकेटान. तर आमचे ऍडव्होकेट करता तरी किती यांना डॅमेज जाऊन झाले ते. आता तो सगळं तो एन्जॉय करता. फाल्यां पोझिशन घेतलं तुम्ही पोझिशन दिलं काय करणं किती करता ते. आणि वॉर्ड मेंबर ना सरपंच किती ऍडमिनिस्ट्रेटर कोण हे डिसाईड करपाक. हे ऍडमिनिस्ट्रेटर कोण हे मरे कितें तरी व्हडलें हें आहा हें आहा कित्याक सांग. ऍडमिनिस्ट्रेशन येता रोखडेच तेणी दिलें सब्जेक्ट टू व्हिडिओ अप्रुवल ते आहा ते मागला आमी आरटीआर ते मग तुम्ही हे रिवोक करूंक जाय. की आमी प्रॉब्लेम कितें आमी कंप्लेंट करता. आमी कंप्लेंट हाडयता स्टे हे सगळें हाडटा मागीर ते कितें करता ते मागीर इलिगल कितें आतां नेवर उलयले आमी हेचें घेवपाची मग सेक्रेटरी जो आसता सेक्रेटरी नाल्यार तो ऍडवोकेट आसता पळय तो हियरिंगाक वचत ना अशें दिसता आमकां. नाल्यार स्टे इतली वाडोवंकूच जायना तेजी 2 वर्सां लागता डेमोलिशनाक आनी ताणें कांयच ना A to Z कांयच ना ताचे कडेन. तो बाबा झगडटा तो आपली फी भरता. आमी आतां इंटरव्यू घालपाचें तुमचे ऍडवोकेटाक चेंज करा नाजाल्यार 2 लाख 2.5 लाख पयशे दिवपाचे न्हू. फुडला तर पयशे घेता जावन चेंज करून कितें चेंज कर ना जाल्यार सरपंच कोण तुमचो आमकां आमी एक हियरिंग अटेंड केला तो हियरिंगाक येयना. तर तुमची ती सेक्रेटरीची ऑर्डर आहा पळय ती तशीच उरता डेमोलिशनाची. फायदो कितें एवरी एंगलान पंचायतीची लजूच जाता खंयसरी गेले. असले ऍडवोकेट कित्याक जाय. तो बाबा आपले घालता आमी सेपरेट आमी घालता एक नाका जाल्ले. तो आतां एन्जॉय करता पोझिशन. माझं कितें प्रपोजल आहा इमिजिएटली रिवोक करूंक मेळटा म्हाका सिग्नेचर दिला मेळटा मरे. अजय ते ओपिनियनाक ऑलरेडी धाडलेले आहा आमकां रिवोक करूंक मेळटा काय ना ते ऍडव्होकेटाच्या ओपिनियनाक ऑलरेडी लेटर केल्लेले आहा. ओपिनियनाक ऍडव्होकेटाच्या पंचायतीन केल्लेले आहा दिवपाक मेळटा काय ना रिवोक करपाक मेळटा काय ना ते गायडलायन्सान बरयले ना. गायडलायन्सान काय ना बरयले तशें ना तुमी एका बी विचारले व्हिडिओ विचारले ना आमी ओपिनियन ऍडव्होकेटाचो घेतला डायरेक्ट लेटर करून अजून ओपिनियन येवंक ना. मॅडम दॅट इज रॉंग. You got to take opinion from the BDA because he knows what is illegal and he knows what is legal. You cannot take only this what advocate will say okay let him build so you allow him to build. घर लीगल जायना रे हाऊस नंबर पद टॅक्स तो आता ते ऍडव्होकेट सांगपाक जाय तेजे ऍप्लिकेशन दिवपाक जाय की तो स्ट्रक्चरल चेंजीस करता म्हणून. आणि तुम्ही परत इन्स्पेक्शन कितें जाता पिशेपणा तेजे नोटीस पयले आनी वणटी सब ड्युटीज मॅटर ऑलरेडी तेगे स्टे चालू आसा ते परत आनी इन्स्पेक्शन करपाची गरज ना तेणी ऍप्लिकेशन केल्लें काम करता म्हणून. हांवें स्वताहून 3दा पुलीस आपोवन तो बंद केला जेन्ना ऍडमिटेड नाताना. सो इतले लागीं तुमकां दिसपाक जाय ते रॉंग मेसेज वयता सरपंच की आमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन कंप्लेंट करतलो आनी मागीर पंचायत रेग्युलरायज करता ही मेसेज रॉंग वयता. चेंज जावपाक जाय म्हणजे कंप्लेंट आमी दाखोवपाची हे कंप्लेंट मागीर फाल्यां तो मागीर रेग्युलरायज करना रे टॅक्स करता. ते तुमी ऍडव्होकेटाक दिवपाक म्हाजो प्रपोज ऍडव्होकेटाक ते नेक्स्ट हियरिंगाक घालपाक जाय. केन्ना बाबा हियरिंग मार्चान हियरिंग आहा तेन्ना तुमी घालूंक जाय आनी तुमी रिवोक करपाक जाय ते. आणि दुसरं ते स्लोप टॉयलेट कडेन ते 2 आहा ते घाला मरे केन्ना आतां गेले ग्रामसभेक म्हाका काडटा सांगले ते डेमोलिशन स्क्वॉड ऑलरेडी येयल्लो तेका ते कोण एक ऑफिशियल येवंक ना म्हणून ते पोस्टपोन जाल्ले. ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन आहा फायल आमकां डेट येवंक ना फुडली. आणि भावाचे ते केल्ला मरे आमी 2दा इन्स्पेक्शन केल्ला मरे काढूंक ना ते ओपन करून गॅप ओपन केल्ले आहा मरे मदी गॅप केल्ले आहा मरे फुल कंटिन्यू तो गाडी येता फाल्यां सकाळी तेणी म्हटलें आपूण गाडी येवपाक तू मागीर कितें करतलो गाडी येता गॅप आहा मरे मदी होय गॅप आहा रे तुका फुडें धाडो आयज तुका फुडें धाडो. पण एक काम करे तेणी घातला मरे तेका सांग तेका ती प्रॉपर्टी पंचायतीची पब्लीक एसेट तो तो वाव
खंयसून चालू होता तुझ्या सिलेंडर चालू होता सगळ्याक घालूंक लायता ताका आमचे पंचायती पैसे वाचले मरे सगळ्याक घालूंक लायला ती तो कसो घालूंक शकता आपल्या पब्लीक एसेटाचेर तो ओपन आहा न्हू सगळो आनी तर तो हा सिलेंडर ओपन आहे ते घालूंक लाय तोय तूं आतां म्हणटा पळय कंप्लेन केल्ली पळय तोय तुका सांगता फुल इल्ले घालूं ना आणि कोणाकडे सुवेज सोडलेली आहा तिच्या सुवेज सोडलेली आहा ते अजून बंद जायना ती कोण तू म्हाका फक्त आशिशान दिता की आयज येतले फाल्यां येतले ती साठी पाय आयज खंयची हागला सकयल सांगा तुका न्हू ते तू सांग तेका लाजी वयर मेरेन शिरेन मेरेन घालता काढला हारान ताका नोटीस काडून आमी तांकां हेल्थाकूय धाडलेली आहा सेम तू इशू सांगता न्हू ते म्हाका सेम सांगलो न्हू तेच सांगता मरे तुका आमी हेल्थाक अशें ना की तुवें सांगला आमी एक्शन घेवन एक्शन जावंक जाय फुडें कितें जावंक जाय न्हू 6 महिने आले तू सांगता मरे ते तू जाल्यार 6 महिने जावंक ना जाला काय ना 6 महिने जाले काय ना 6 महिन्याचे कितें केले सांग चल लोकांक सांग कळो न्ही चल तू म्हणत लेटरच धाडला 6 महिने म्हाका तू तेच फुडली ग्रामसभाक तू मला तेच सांगतो आपण बघून ताका सांगले की एश ताका खबर आहा तेजी काढूंक लाय तेका होय ताणी काडलेले आहा सगळे ना पण थोडे थोडे म्हाका ना हो चालेल तोच पयलीचो फोटो चेक कर तो येता डिफरंट काय जावना तेका तू काय डिफरंट हा बरें जाल्यार दोगूय आता तुका धांवडताना हाडटा बरें बरें हा बरें नजरपाचे फकना येता मरे बरें फकना या येता आमी दोगूय या मागीर हा तू काढूंक लाय तू सांग आता सांग तू केन्ना काडटा सांग तू आजेशन म्हाका 1 म्हयन्यान काडलो 2 म्हयन्यान तू 6 म्हयने सांगना म्हाका जायना तू रॉंग उलयता न्हू आयका पळय ताका आमी घेतोय म्हणटालो पळय तेजे अरे आयकोता ते 6 म्हयने आयकतात मरे हांव आमी सांगता आनी थोडे थोडे म्हणजे आख्खे फूल काडूंक ना पण गॅप करून म्हणजे गॅप पयलीं जाल्ले सीएम गॅप पयलीं जाल्ले रे स्टार्टिंगसून आहले ती इन्स्पेक्शन केला फाटल्यान इसरो ती इन्स्पेक्शन केला आनी डेप्युटी आहली तिका इसरो ती इन्स्पेक्शन 2 फावटी केला तू तिसऱ्या फावट मागीर केले तुवें गेले ते हा सेम आहा फोटो पळय डिफरंट काय ना फोटोवार तेच फोटो आसतले एप्लिकेशन कार्डांनी पळय नाल्या चेंज कितें आहा गाडयो दवरता काय ना इतलें सांग तू ना जाल्यार ना म्हण तुका फोटो पावला धाडटा तुका हा धाड म्हणटा फुडले फोटो मागून धाडटा फोटो म्हणटा वा तू एक्शन घेतलो मरे हांव सांगता तें मागीर काढ लादयो काडपाक जाय ते तू गाडयो दोता गाडयो दोता लादयो काडपाक जाय लादयो तू गाडयो दोता पळय न्हू हा. हांव तिका मागता हेजे तुजे एक्शन घेता लादयो काडपाक जाय बरें. एक्शन न्हू लादयो काडूंक जाय मॅडम बरें लादयो आख्खे पळय ना गाडयो दोतात लादयो काडटलो तिंका तो प्रॉब्लेम मॅडम बरें म्हाका येवंक जाय न्हू तितून हा येवंक जाय ते गाडयो दोतात लादयो काडटलो म्हणून प्रॉब्लेम जाता न्हू पंचायत आहा न्हू पंचायत कोणाची करू न्ही सोल्युशन सांग तेका चांगले कॉन्क्रीट फोडून आमचे लादे घालूं येता तेजे म्हाका काय प्रॉब्लेम ना गांव मरे ट्रेडिशनल फाल्यां सकाळी ट्रेडिशनल वावर तू घर बांधतलो फाल्यां कितें होता तू काय ना न्हू काय वाटून ऑलरेडी घर बांधला वाव पयशे येता आता दोन्ही वडायचे येता इतले व्हडले वाव पुढे ब्लॉक केला मग त्यांनी कॉन्क्रीट करून लागते पुढे बसून पळय शेतात रॉंग मारते तुझ्याच वडायला तुझं वाढ न्हू तुझ्या वाला सांगपाक जाय तुझ्या या न्यू म्हणून लोकांक मातशें हाके तरी म्हणून हा तो सोडून घाल म्हणल्यार तुजी आशा आहा न्हू तू दाखय न्हू करून महेश कुकळकर नेक्स्ट ते फुडले डिजिटल ऑनलाईन हांव म्हणटलो हातून तेंचे जे पोस्ट वयली तेवूय ऑनलायन घालचे हे ऑनलायन आहा तो पोर्टल हे डोमेन एक्टीव आहा तुमचो हॉटेलान पोस्ट येतले सारकें लोकांक कळले न्हू फाल्यां हो मायक घेवन मायक जालो वर आमकां लोकांक सांगपाक टीव्ही बी हय बरें आहा लोकांक कामाक लागो न्हू माधवी न्हू रे ते पोस्ट डबल दिन रे अरे तो कितें सांगता जाय आयक आतां कळ्ळें पावतलें आमकां खंयचे अवेलेबल आहा आनी ते कितें अवेलेबल पोस्ट हॉटेल डबल मागय तुमचे पोस्ट कितें आहा मागीर ते वेबसायटीर घाल मागीर कळनी सपोज आमचे भुरगे ते केपेबल आहा काय म्हणून हॉस्पिटॅलिटी शिकोवंक ना जाल्यार इंजिनियरींग शिकोवंक ना ते रेडी जातले सारकें हे सायडीन तुजे आमी म्हणटा जॉब कितें जॉब आहा आनी आमचें एज्युकेशन आहा कितें ना भुरग्यांक अरे एज्युकेशन आलेली भुरगीं येता जाल्यार तुमी ती करा मरे तुका कितें एज्युकेशन भुरगीं हाडून जॉब हांगा हांव दिता तुका कितें एज्युकेशन भुरगीं आलेली दिता आनी आलेली दिता कितें अवेलेबल आहा तें कळोंक ना तो कितें सांगता आयक रे नाल्यार स्विपरच घालची सगळ्या प्रपोजल झाले सगळे आणि फुडल्या विकान 2 पॉइंट डिस्कशन जाले
फुडल्या संडे जे कंटिन्यू करतले फुडलो कितें आहा तो आयची ग्रामसभा सोपयता तुमकां कशी मंडे 난 자거나 이 노래 중요한 노래야. 아 그저 몇 도란 뭔지 잘. थँक्यू